चीफ गेस्ट आमचे AICCचे डेस्क इंचार्ज गोवा डेस्क इंचार्ज श्री दिनेश गुंडूरावजी, तसेच आमचे गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रेसिडेंट श्री गिरीश चोडणकरजी, आमचे सारके मोगाळ गोंयान जेन्नाय खंयच्याय लोकांक कश्ट जाता तेन्ना ते धांव घेवपी आमचे CLP लिडर श्री दिगंबरजी कामत, तसेच आमचे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष श्री विजय भिकेजी, वायस प्रेसिडेंट ऑफ गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे आमचे शेख सरजी, बाबी बागकरजी, सेवा दलचे अध्यक्ष श्री शंकर किल्लपारकरजी, तसेच आमचे जनरल सेक्रेटरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस आमचे भोलानाथ गाडी आणि गोयचे स्पोक्सपर्सन गोवा प्रदेश काँग्रेसचे आमचे तुलियो डिसोजा आणि आमचे यूथ प्रेसिडेंट वरद माड्डोळकर आणि आमची वायस प्रेसिडेंट ऑफ महिला काँग्रेस सोनल मालवणकर, तशेंच आमचे सगळे जे डिग्निटरीज आसा पंच मेंबर, हांव सगळ्यांक तुमकां येवकार करता. हांव मागता आमचे महिला प्रेसिडेंट लिब्रेटा कडेन की तांणी आमचे मुखेल सोयरे आनी बाकीच्या डिग्निटरींक फुलांचो गुच्छो दिवन स्वागत करचें. Samir. 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 सगळ्यांक आमकां खबर आसा की आमच्या देशात डेमोक्रेटीक गव्हर्नमेंट आसा, डेमोक्रेसी आसा जी बाय द पीपल, फॉर द पीपल आनी ऑफ द पीपल. पूण आतां पळयलें जाल्यार जे सरकार जे चल्लेले आसा ते पळयल्यार अशें दिसना की ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल आसा म्हणून. फक्त दिसून येता ऑफ द करप्शन, बाय द करप्शन अँड फॉर द करप्शन. सगळेच लोक ह्या सरकाराचेर विटलेले आसा आणि जशें आयज आमी ही इंडक्शन सेरेमनी फुडें व्हरतात अशेंच
जायते इंडक्शन ह्या फुडें काँग्रेस पक्षात जातले आनी काँग्रेस पक्ष हानीक बळकट जातलो. कित्याक काँग्रेस पक्ष जो आसा हो सदांच लोकांच्या हितान काम करता. म्हाका अजुनूय याद आसा आमची जी सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा हांगासर आमचे जायते भाव टॅक्सी चालक आसा आनी जेन्ना आमचे दिगंबर बाब CM आसले तेन्ना हे स्पीड गव्हर्नर मागीर टॅक्सी मिटर सगळे तेन्नाय सांगताले की करपाचें म्हणून. पूण दिगंबर बाबान तेन्ना लोकांचे विचार केले. जो मनीस ह्या टॅक्सी धंद्यात आसा तेंचे कडेन उलोवणी केली, तेंचे विचार तेंच्यांनी व्यक्त केले आनी सांगले की बाबा आमकां हें नाका. सो दिगंबर कामत जेन्ना CM आसले ते सारके टॅक्सी चालका फाटल्यान जे आमचे हांगासर सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे आमचे डिपेंडंट आसा तेंच्या वांगडा सतत रावल्ले आसा आनी तेंच्यांनी सतत मदत केली आनी ते भायर उडयले. सरकारा कडेन जायत जाल्यार कितेंय जाता. समज सरकार हाडपाक कितें इम्प्लिमेंट करपाक शकता जाल्यार तेजे कडेन सरकारा कडेन पावरूय आसा ते भायर उडोवपाक. सो आयची जी आमची आयचो जो प्रोग्राम आसा जो आमच्या इंडक्शन सेरेमनी आमचे केदार नायक जे आमचे सरपंच आनी तांच्या टिमी खातीर हांव फक्त एकूच बारीक गोश्ट सांगपाक सोदता केदारा बद्दल. हांव जेन्ना कॉन्स्टिट्युएन्सी भोंवतालो तेन्ना म्हाका वेगवेगळे जे आयज आमच्या माचयेर आसा पंच मेंबर सरपंचीस ते म्हाका प्रत्येक टायमार सांगताले की केदार नायक म्हणटा तो बेस्ट मनीस, बरो मनीस. जेन्नाय केन्ना लोकांक गरज पडला तेन्ना केदार नायकान धाव घेतला. आपल्याच मनशांक न्हय जाल्यार ते आमचे जे पंच मेंबर सरपंच म्हाकाय सांगताले की तुकाय समज तुमचे कोणाक हेल्प जाय जाल्यार तूं फक्त सांग, आमी रेडी आसा हेल्प करपाक. अशे विचाराचे मनीस. सो हांव तेन्ना तांकां सांगतालो की केदार नायक मानता हांव बरो मनीस पूण पक्ष रॉंग आसा. सो आयज जेन्ना इंडक्शन जातले तेन्ना म्हाका इंडक्शन जाले की सांगपाक खूब गर्व दिसतले की केदार नायक मनीसूय बरो आनी पक्षानूय रायट आसा. सो आनीक हांव तुमचो वेळ घेना आनी मागता आमच्या केदार नायक आनी तेज्या टिमींक की तांणी वयर माचयेर येवन आपले इंडक्शन करचें. हांव मागता आमचे ब्लॉक सेक्रेटरी समीर नायका कडेन तांकां माचयेर हाडचे. हॅलो. तशेंच हांव मागता आमचे दिनेश गुंडूरावांकडे की तांच्यांनी शाल घालून तांचें स्वागत करचें. तशेंच आमचे वेरेचे सरपंच एक्स सरपंच
हांव मागता आमचे पिल्यांचे सरपंच संदीप बांदोडकर तुम्ही मागीर येवचे. तशेंच हांव मागता आमचे अवी तुमी फुडें येवचे. या या. तुम्ही तशेंच आमचे गिरीचे बाब सिद्धू. तशीच आमची भाभी जलिशा. जलिशा 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 तशेंच मागता आमची भाभी जलिशा तेंच्यांनी येवची. आनी कोण उरला फाटल्यान आनी फोंडू नाही फोंडू नाही का जापळ आनी दुलबा हळदणकर हांकां रिक्वेस्ट करता तेंच्यांनी माचयेर येवचें. तशेंच शितल तोडणकर हांकां रिक्वेस्ट करता तेंच्यांनी माचयेर येवचें. स्नेहल गांवकर हांकां रिक्वेस्ट करता तेंच्यांनी माचयेर येवचें. प्रार्थना देसाय हांकांय रिक्वेस्ट करता तेंच्यांनी माचयेर येवचें. फ्रांसीस सर्राव हांकांय रिक्वेस्ट करता तेंच्यांनी माचयेर येवचें. प्रार्थना गारुडी हांकां रिक्वेस्ट करता तेंच्यांनी माचयेर येवचें. सुर्या पेडणेकर हांकां रिक्वेस्ट करता तेंच्यांनी माचयेर येवचें. आयज आमचो केदार नायक हां सुदीन नायक हाका रिक्वेस्ट करता तेंच्यांनी माचयेर येवचें. सुदीन नायक हांकां रिक्वेस्ट करता तेंच्यांनी आयच्या सुवाळ्या बद्दल एक दोन शब्द सांगचे आनी मनोगत व्यक्त करचें. सुदीन नायक. पयले सुतैर हांगा सगळे डायसार बसलेले आमचे सगळे मानेस्त लोक, ऑल द लिडर्स, आमचे गोयचे इंचार्ज श्री दिनेश गुंडूरावजी, आमचे गोवा GPCचे प्रेसिडेंट गिरीश चौडणकरजी, आमचे वायस प्रेसिडेंट MK शेख, भाभी बापकर आणि बाकी सगळे आणि डिग्निटीज आहात ते, आणि हांगा बसलेले सगळे आमचे भाव आणि भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक हांगा येयला बद्दल तुमचो येवकार. माझे नाव सुदीन नायक आणि हांव तुमचो हांगा सालिगांवचो ऑब्जर्वर म्हणून हांगा म्हाका नियुक्त केल्लो आसा सध्या फ्रॉम गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी. टुडे इज अ ग्रेट डे, आय विल से, एटलीस्ट फॉर मी, कित्याक जेन्ना आयज हांव पयल्या फावटी तुमच्या उजेर हांगा येता तेन्ना म्हाका म्हाजो एक ओल्ड मित्र म्हणटा हांव तेका, कित्याक केदार आनी आमी खूब वर्सां वळखता एकामेकाक, आनी बरें दिसता म्हाजो जो ओल्ड फ्रेंड, गुड फ्रेंड केदार नायक, टू सी दॅट ही जॉयन गोवा प्रदेश काँग्रेस पार्टी. आणि जेन्ना केदार असले मनीस जेन्ना काँग्रेसीन जॉयन जावन येता तेन्ना कळून येता
की काँग्रेस ही जी येदी व्हडली पार्टी म्हणटा पळय, आमी सदांच म्हणटा काँग्रेस हे समुद्र. हितून वेगवेगळे तरेचे लोक, वेगवेगळे तरेचे विचार, वेगवेगळे तरेचे भाषा, वेगवेगळे कल्चर, हे सगळे लोक हांगा समावेश जाता. आणि अशे हे भक्कम आमचे काँग्रेस पार्टी आसा. जेन्ना आमी देश पळयता, आमचो भारत देश, तुम्ही पळयता एवरी 100 to 150 किलोमीटर जेन्ना आमी वयता, आमच्या देशान वेगळी भास आसा, वेगवेगळे कल्चर आसा, वेगवेगळे लूक आसा लोकांचे. अशें आमची ही डायवर्स कंट्री. इतकेशेच ह्या देशान प्रदेश आसा, रायट फ्रॉम जम्मू काश्मीर टू कन्याकुमारी तुम्ही म्हणा, गुजरात टू तुम्ही आसाम म्हणा, इतकी आमची युनिक कंट्री आसा. तरी पूण आमी इतके वेगवेगळे आसून सुद्धा देश आमी सगळे जाणां एकत्र आसा. आणि माझ्या भावा भयणांनो, जेन्ना हांव एकत्रपणाचे उलयता, हे याद दवरा, इट इज हे एकत्र वर्सां, इतके वर्सां हे पार्टी देशाक सांबाळून दवरलेले आसा, ती काँग्रेस पार्टीन सांबाळून दवरलेली आसा. आमी सदांच सगळे विचारचे लोकांक वांगडा घेवन चल्लेले आसा. जे हिंदू आसूं, मुस्लीम आसूं, क्रिस्तांव आसूं, सीख आसूं, की आनी कसली कास्टाचे आसूं न्ही, वेगळे कास्ट, वेगळे रिलीजन, सगळे वांगडा आसा आमच्या लोकां बरोबर. ही आमची काँग्रेस पार्टी. आमी हे म्हणना की एकाच धर्माक प्रमोट करपाचे, आमी हे म्हणना एकाच स्टेटाच्या लोकांक प्रमोट करपाचे, अशें आमी उलयना. आमी सगळ्यांक वांगडा चलून उलयता. त्याच्या खातीर तुम्ही केन्ना केन्ना पळयतले की वी हॅव लॉट ऑफ डिफरन्सीस, रायट. खुबशे लोक म्हणटा अरे काँग्रेसीन तुमचे खुबशे डिफरन्सीस असता, बट दॅट इज वॉट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी. सगळ्यांचे आयकून घेवपाचे, सगळ्या लोकांचे विचाराक रिस्पेक्ट दिवपाचे, सगळ्या लोकांक मान दिवपाचे, ही काँग्रेस पार्टी. आणि जेन्ना आमी आमचे काउंटर पार्ट पळयता, विच इज अनादर पॉलिटिकल पार्टी, थंय आमी पळयता जी रुलिंग पार्टी आहे त्यांचे फक्त एकूच विचार आसा, फक्त एका बद्दल उलयता, ते धर्मा बद्दल. खंयचे इलेक्शन उडून पळया तुम्ही, सगळे इलेक्शन टायमार फक्त धर्मा बद्दल उलयता. फक्त हिंदूक मुस्लिमांकडे झगडपाचे, क्रिस्तांवाक मुस्लिमांकडे हिंदूकडे झगडपाचे, हेजे तेंचे राजकारण. आणि कसलेच राजकारण हेंका येना. आणि जेन्ना तुम्ही त्याका क्वेश्चन विचारता, ते तुमकां म्हणटा पाकिस्तान वचा म्हणटा. हांव म्हणटा हे कसले राजकारण. आमी आमच्या फुडच्या पिढीक, आमच्या भुरगेपणांक कितें शिकयता. वॉट इज द रोल ऑफ अ गव्हर्नमेंट इज, गव्हर्नमेंटाचें काम आसता टू गिव अ गुड एडमिनिस्ट्रेशन. लोकांक बरे स्कूल दिवपाचे, लोकांक बरे हॉस्पिटल दिवपाचे, लोकांक बरे रोड दिवपाचे, उदक दिवपाचे, क्लीन एअर, good sewage system, good values to inculcate in people. हे काम असता गव्हर्नमेंटाचे. पण आमची गव्हर्नमेंट कितें म्हणटा, जे पयली पोर्तुगीजान सगळी देवळां नश्ट केल्लेली ती आता आमकां परत सामकी करूंक जाय. अरे बाबा, आमच्या भुरग्यांक जॉब जाय, आमच्या भुरग्यांक व्यवसाय जाय, आमच्या भुरग्यांचे फ्युचर कसे तुम्ही घडोवन हाडटले हे आमकां सांगा. तर कितकेशे लोक कोविडान मेल्या त्याच्याबद्दल आमकां उत्तर दिया. पण तुमकां फक्त एकूच कळटा राजकारण, धर्माचे राजकारण. आणि असो धर्माचे राजकारण करून करून आम्ही आमच्या देशाचे तुम्ही तुकडे करून उडोवपाक पुढे चाललेले आसा. तुम्ही ऐकला आसतले एका टायमार वर्ल्डान एक व्हडली देश आसले, तेजें नांव आसलें USSR, which currently is known as Russia. USSR हे व्हडलो देश आसलो. थंयसर अशे सिव्हिल वॉर जाले आणि ते देशाचे तुकडे तुकडे जाले आणि इल्ले इल्ले देशान सगळे प्रेग्नेंट जाले. कित्याक तेन्ना लोकांचे सगळ्यांचे विचार इतके भयंकर जाले, एक्स्ट्रीम, की नोबडी वॉन्टेड टू स्टँड विथ इच अदर. हांव विचारूंक सोदता, ह्या भारतीय जनता पार्टी जी आमी म्हणटा भारतीय जुमला पार्टी, तुम्ही आमचे देशाचे तुकडे करपाक ह्या देशान जन्म येला, हे तुमकां करूंक जाय, असले राजकारण करूंक जाय. थंय ब्रिटीश हिंदू पाकिस्तान करून आमचे पाकिस्तान इंडिया करून गेले आणि हे आज पर्यंत त्याच्या बद्दल उलयता. हांव म्हणटा वेन यू गोइंग टू टॉक अबाउट टेकिंग एवरीबडी टुगेदर. आणि जेन्ना हांव हेच्या बद्दल उलयता, तुम्ही पळया गोंयान सुद्धा एक ट्रेंड येयलेलो आसा.
तुम्ही पळयता खुबशे आतां आय सी जेन्ना गोंयान आमचें इंडक्शन चालू आसा आमचे कडेन खुबशे काँग्रेसीन खुबशे लोक जॉयन जाल्लेले आहा, खुबशे लोक आप पार्टीच्यान जॉयन जाल्लेले, खुबशे बीजेपीन जॉयन जाल्लेले आसा. सो इफ यू गो टू सी दे ऑल अर्लियर जे लॉयल लोक असले पळय ते आमचे कडेन जॉयन जायता. कित्याक तेंच्यांनी पळयलेले आसा बीजेपी आप म्हणा आनी खंयची पार्टी आयडियोलॉजी आहा ही फक्त लोकांक तोडपाची आयडियोलॉजी आसा. बीजेपीन अशें जाल्लेलें आसा की स्वताचे कॅडरांचे सुद्दां आयकपाचें बंद जाल्ले तेंचे. फॉरगेट अबाउट कॅडर, they have been not listening even to Manohar Parrikar's son. He himself have told that BJP today is not the party which my father was to work with. It is completely changed. So हांव मानता हांव लोकांक आवाज दिता आनी आमचे गोवाचे तरुण पिढीक सांगता या काँग्रेस पार्टीन जॉईन जायात तुम्ही. काँग्रेस पार्टीक तुम्ही बलकट करा आणि जे काँग्रेसीन जे तुमकां घडोवन हाडूंक जाय ते तुम्ही काँग्रेसीन जॉईन जाय आणि घडोवन हाडा. यू बी द चेंज वॉट यू वॉन्ट टू सी इन गोवा. यू जॉईन अस. थँक यू व्हेरी मच अँड वन्स अगेन वेलकम. हांव रिक्वेस्ट करता बांदोडकर हे 2 शब्द. नमस्कार सगळ्यांक. माचेर बसलेले सगळे मानिस्त, सगळ्यांची नांवां घेना. केदार नायक आणि मोठ्या संख्येन जमलेल्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे सगळे कार्यकर्ते, केदार नायक सदांच आम्ही संघटीत असले तुमकां खबर आसा फाटल्या दिसांनी कितें घडलें तें. खूब जाण आमचे कार्यकर्ते खूब जाणांक दूख जाली आनी त्या दुखीक लागून आमकां हें पावल घेवचें पडलें. आमकां जो सालिगांव मतदारसंघाचो जो कॅन्डिडेट आसा ताका जिखोवन हाडपाक जाय, आमकां विधानसभेन ताका धाडपाक जाय. हे खातीर आमी सगळ्यांनी एकजुटीन एकटे रावन सगळ्यांनी काम करप. प्रत्येक फावटी आणि जे आमचे काम आसा काम करूया. तुमकां खबर आसा गेली 5 वर्सां आमी कशी काडले ती. कोणाचे जॉब आसतले, कोणाचे व्यवसाय आसतले, प्रत्येक कसले काम आसतले, पूण आमी फाटीं उरल्या. हे तर सगळे आमकां जाय. आमचो मनीस विधानसभेन धाडपाक जाय जाल्यारूच आमची सगळी कामां जातली. त्या खातीर आमी सगळ्यांनी एकजुटीन काम करुया आनी आमच्या केदार नायकाक विधानसभेन धाडुया. देव बरें करूं. देव बरें करूं. संदीप बाप जे सरपंच आसले पिलेंचे. आता हांव रिक्वेस्ट करता आमचे गिरीचे एक सरपंच श्री फोंडू नायक यांच्यानी आपले 2 शब्द सांगचे आणि थोडक्यान सांगचे. देव बरें करूं म्हणून. सगळ्यांक नमस्कार. हांगा जमले भाव आनी भयणाणू तशेंच टुगेदर फॉर सालिगांव आनी आमचे व्यासपीठाचे मानकरी आमचो भाव बाप केदार नायक हेका आयज
काँग्रेसीन प्रवेश दिल्लोलो आसा तेन्ना आमी टुगेदर फॉर सालिगांव तेच्या फाटल्यान रावतले. येता त्या इलेक्शनाक तेका टिकेट दिली. आमी टुगेदर फॉर सालिगांव हे तेका इलेक्ट करून हाडटले आनी हो जंपिंग आसता न्हू तेका घरा धांवतले. इतलेंच न्हय, लिडर आसात सांगूंक सोदता की तुम्ही लिडर जाल्यात, मिनिस्टर जाल्यात, या कार्यकर्त्याच्या खुस्तार कार्यकर्ते तुमचे काय कार्यकर्ते हो सक्षम, कार्यकर्ते हो श्रेष्ठ. आयज कितें एका लिडरान उलोवप की केदार नायक आनी तेचे वांगडी सत्ता आसा म्हणून फाटल्यान भितर सरलेले तेन्ना हांव त्या लिडराक सांगूंक सोदतां जे तुमच्या पार्टीच्या लिडरां कडेन उदक दिवपाक आमचे कडेन पॉज नासली तेन्नाच्यान आमी काम करतात. तेन्ना येता त्या इलेक्शनाक तुमकां कितें लोक दाखयतले, तुमची कर्माची फळां तुमकां भोगूंक लायतले. आयज गोंयान कितें चल्लां रे, कितें चल्लां तुमी सांगूंक शकतात? ना, गोंयान चल्लां वाळपय, गोंयान चल्ल्या साकळे, गोंयान चल्ल्या केप्यां, आनी कितें चल्लां रे? आनीक चल्लां पयशे. हांव चड उलोवंक वचना. तेन्ना येता त्या इलेक्शनाक टुगेदर फॉर सालिगांव हांव हेंचे कडेन मागता बाब केदार आमचो फुडें सरलेलो आसा तेका आमी सपोर्ट करतले, इलेक्ट करून हाडून दितले आनी जो मारून गोडबोले आसा न्हू तेका घरा धांवतले. देव बरें करूं. देव बरें करूं. फोंडू बाब, तुजी मोलाची उतरां ह्या लोकांनी आयकलेली आसात, कार्यकर्त्यांनी आयकलेली आहात. या फुडें नेरूलचे एक्स सरपंच शशिकलाबाई गोवेकर हांकां रिक्वेस्ट करता एक दोन शब्द आपले मनोगत व्यक्त करचे तेंच्यांनी. हांगर आमची बसलेली सगळी भाव भयणां आनी माचेर बसलेले आमचे वांगडी. तेन्ना आमी आतां आमचो केदाराक आदी पासून वळखता, बरो भुरगो आनी कोणाच्या आदाराक पावपी तो आनी ना केन्नाच म्हणपी न्हू. तेन्ना आमी सगळीं जाणां एकवटान रावया आनी केदाराक आमी बरे उमेदीन निवडून हाडुया आनी विधानसभेक धाडुया. माझी दोन उतरां सांगून हांव खबर. देव बरें करूं. शशीबाई, हांव आतां रिक्वेस्ट करता आमचे काँग्रेसचे स्पोर्ट्स पर्सन आमचे गिरीचे नेते तुलियो डिसूजा हांकां तेंच्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करचे. तुलियो डिसूजा. माचेर बशिल्ले मनीस तशेंच हांगा जमिल्ले सगळे तुमी तुमचे साळगांव मतदारसंघाचे भावांनो आनी भयणांनो, गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या नांवान आनी वतीन आज बाब केदार नायक आनी ताचे बरोबर सगळे आज काँग्रेस पक्षान जो प्रवेश केला तांकां म्हजी उनुनीत परबीं आनी हांगा बाळगिता
तुम्ही असेच एक पक्ष जो जाऊन वरता आमचे स्वतंत्रतेचो पक्ष तितून जे तुम्ही सामील झाल्यात सरकार हो एक आयज महत्वपूर्ण step आज सागाव मतदारसंघात स्टार्ट झाला काँग्रेस पक्षाचे फाटल्यान रावून काँग्रेस पक्ष सरकार फेब्रुवारी मार्च म्हयन्यात जरूर गोंयकारां खातीर हाडटले हो जो सरकार आसा, ते सरकारान आमच्या लोकांक नोकरी मेळोवपाचो कांयच हेतू ना. जावं आमचे यूथ आसा, तशेंच आमची बायलां आसा, तशेंच आमचे जाणटे लोक आसा, तांकां कसल्योच सवलती ना. कोविड वेळार कितलेच लोकांक मरण आयलें. कित्याक मरण आयलें? कोविडा खातीर न्हू. मरण आयलें कित्याक हे सरकार कडेन तांकां ऑक्सिजन कित्याक तांकां ऑक्सिजन दिवपाक मेळना. कित्याक तांकां फक्त आपणाची बॉल्सां कशी भरूंक जायी, कशें करप्शन करूंक जाय आनी कशे आमच्या गोंयकारांक त्रास दिवंक जाय तें फक्त तांकां खबर आसा. सो आयज आनीक तुमकां टायम घेयना. आनी एकदां काँग्रेस पक्षाचे वतीन बाब केदार आनी तुमचे सगळे वांगडी जे आयज काँग्रेस पक्षान प्रवेश केला तांकां आनी एकदां म्हजो येवकार पर्सनली आनी काँग्रेस पक्षाच्या नांवान. आनी ही चळवळ जी आयज म्हाका दिसता ह्या शांतादुर्गाच्या देवळाच्या प्रेमिसेसाचेर हो फर्स्ट इम्पॉर्टंट स्टेप. ही दोन उतरां सांगून म्हाका गोवा राज्याचे एक्स CM श्री दिगंबर बाब कामत हे तुमच्या मुखार आपले मनोगत व्यक्त करतले आणि केदार बाब सांगतले. जोरदार ताळयो मारच्यो त्यांच्या खातीर. AICC ऑब्झर्वर आणि गोवा डेस्क इन्चार्ज दिनेश गुंडूरावजी, गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष बाब गिरीश चोरणकार, पक्षाचे सगळे पदाधिकारी, ऑफिस बेरर्स आणि आज ज्या इंडक्शना खातीर आमी सगळे हांगा जमिले आसा आणि जो तुमचो एक खडेगाठ बरो वर्कर तो म्हणजे बाब आमचो केदार आज काँग्रेसी भितर सरता आपली टीम घेवन सगळ्यात पयलीं बाब केदाराचे आणि ताज्या सगळ्या वर्कर्सांचे स्वागत करता की फाटलो फुडलो विचार करना आसतना ताज्या काँग्रेस भितर प्रवेश केल्यान काँग्रेस पक्ष साळगांव मतदारसंघात घट इल्लोय दुबाव ना. आज गेल्ले आमी गोंयभर भोंवतात, हांव सगळे कडेन भोंवता, सगळे कडल्यान बारीक लोकांच्या हातांत बारीक लोक सुखी आशिल्ले. मोटरसायकल आता कोणी तरी सांगले मीटर बसोवपाचे आणि गव्हर्नर बसोवपाचे ऑपरेशन हांव मुख्यमंत्री आसना आशिल्लो. वाले म्हाका येवन मेळ्ळे आनी सांगले हे आमचे पोटार मारता दिगंबर कामतीच्या काँग्रेस सरकारान म्हणून आमी सगळे
कोणा एजन्सीक धरल्या आणि दिल्लीक ज्या 4,000 मेळटा त्या 12,500 रुपयांनी दुसऱ्याच्या तकलेर मारता, वयले आपले कमिशन खाता. हे सरकारच कमिशनाचे 1,30% कमिशन म्हणटा. टुरिझम मिनिस्टर आहा ताका टुरिझम इंडस्ट्री भितर 30% कमिशन नांवूच दवरिल्लें. 30% कमिशन. शो मस्ट गो ऑन. खंय पाव गोंयकार खंय पावू, बट द शो मस्ट गो ऑन. गोंयकार मेल्यार जाता. एकलो म्हणटा भिवपाची गरज ना, कितेंय जावं. कसलें सरकार हें? सरकार कसलें? एक तेप आशिल्लो गोंय राज्यांत जेन्ना पयले खेपे बीजेपीचे 4 आमदार निवडून आयले, त्या आमदारां भितर दिगंबर कामत मडगांवच्यान निवडून आयलो. तेन्ना बीजेपी वॉज ए पार्टी विथ डिफरन्स. लोक म्हणटाले बीजेपी इज ए पार्टी विथ डिफरन्स. आज ती पार्टी विथ डिफरन्स उरल्या. तुमचे कॉन्सियन्सा हात घाला आनी विचारा. नाजाल्यार केदार नायका काँग्रेसी भितर येवचें पडटा आशिल्लें. ही पार्टी जाल्या आतां सगळे असल्या लोकांची जे फक्त कमिशनां खावपाक सोदतात, जॉब दिवपाक पयशे घेवपाक सोदतात, असल्या लोकांची ही पार्टी जाल्या. आनी म्हणून गोंयच्या लोकांनी ठरयलां हांचें स्थान हांगा दाखोवन दिवपाक जाय. म्हजें सरकार 5 वर्सांचें कंपेर केलें जाल्यार लोक म्हाका सांगतात युअर गव्हर्नमेंट वॉज द गव्हर्नमेंट ऑफ प्रॉस्पेरिटी. त्या वेळाचेर बारीक लोकांच्या हातांत पयसो गळटालो, गोंयकार सुखी आशिल्ले. आनी बीजेपीच्या गव्हर्नमेंट ऑफ 10 years फ्रॉम 2012 to 2022 इज द गव्हर्नमेंट ऑफ पॉवर्टी. बारीक लोकांक पादेशीर केले. मायनिंग बंद, टॅक्स सगळे दारजेवाले, ट्रकवाले, सगळे खानावळी चलोवपी मनीस जे मायनिंगाचेर डिपेंड आशिल्ले ते बाबडे पादेशीर. टॅक्सीवाले, रिक्षावाले, पायलट कोविडाच्या वेळार तांकां कोण वाली ना, कांयच ना. हे असले फटिंगपणाचे सरकार, हे सरकार परते येवपाक जायना असो निर्धार सगळे गोंयची प्रजा करता आसा. आनी म्हणून हे आतां धांवतात कोणाक थंय भितर घे, कोणाक हांगा भितर घे. कॅडर बिडर गेलो तेल लायत. कॅडर बिडर आनी कांय ना. आतां फक्त पावर कशे बाय हुक ऑर क्रूक पावर मेळोवपाक जाय. हे एकमेव धोरण. ही जाले आयची बीजेपी. आनी म्हणून हांव हांगा मुद्दाम आयिल्लो आसा. ह्या सरकाराचो मिसमॅनेजमेंट आतां एकले तुले येवन सांगलें कोविडाच्या वेळार 3,500 लोक मेले. पूण ताज्या जागी चड 300-400 लोक ऑक्सिजन ना म्हणून तडफडून मेले. हाची जबाबदारी कोण? खरें म्हटल्यार ते बेश्ट मेले ना. दीज आर मर्डर्स. हे गव्हर्नमेंटाच्या मिसमॅनेजमेंटा लागून जाल्ले मर्डर्स हे. तांच्या फॅमिलीनी कितें करप? म्हाका रातचो 12-1 फोन येतालो, सर म्हजो बापूय तडफडटा, ऑक्सिजन सप्लाय जायना, कसोय करून सिलिंडर तयार कर. हांव रावता मडगांवां फ्लॅटान, हांव सिलिंडर खंयच्यान तयार करतलो. पूण दूख जातालें काळजांत की आमी कांयच करपाक शकना. वी आर हेल्पलेस. वाय आय बिकेम एन MLA इफ आय कॅनॉट सेव ए लायफ ऑफ ए पर्सन इन इमर्जन्सी. मडगांव जर आशिल्लें जाल्यार हांव खंयच्यानय ऑक्सिजन व्हरून ताका तयार करता आशिल्लो. पूण अशी परिस्थिती ह्या लोकांचेर सरकारान हाडली. सगळ्या क्षेत्रांत आतां जॉबाचेर पळय, जॉब काडल्या इलेक्शना दिसांनी. हांचेच मंत्री सांगतात, लोक सांगतात, हांचे आमदार सांगतात की एका मंत्र्यान 70 कोटी केले म्हणटात. इंजिनियराचेर 30 लाख 40 लाख घेतले म्हणटात. कोण म्हणटा कॉन्स्टेबलाचेर 10 लाख घेतले म्हणटात. PSIचेर 40 मागता म्हणटात. हो बाजार. हे जॉब न्ही, रिक्रुटमेंट न्ही. गोंयच्या भुरग्यांनी खंय वचप जांचे कडेन पयशे ना, टॅलंटेड भुरगे. म्हाका काल एकलो भुरगो मेळ्ळो, तो प्रोफेसर, तो इंजिनियरींग BE जावन ME करून शिकयता GEC कॉलेजींत. तो म्हणटा आपल्या स्टुडंटाक 90 मार्क आनी आपल्या म्हणटा 50 मार्क. हे शक्य आसा? हांव म्हणलें आसा कापासात कोर्टां वच, पेपर हाडपा लाय. तुजे पेपर हाडपा लाय, ताजोय पेपर हाडपा लाय. लेट द कोर्ट व्हेरीफाय द पेपर्स अँड सी. हे कितें? अशें जालें जाल्यार गोंयचे भुरगे गोंयांत रावतले कित्याक? गोंयचे सगळे बरे भुरगे आसा ते गोंय सोडून भायर वतले आनी फाल्यां आवय बापायकी भायर व्हरतले. हांगा नाकाच म्हणटले गोंय पाड पडून म्हणटा गोंय. ही अशी परिस्थिती आज गोंय राज्यांत चलिल्ली आसा. आनी हे सगळें जर तुमी लक्षांत हाडत जाल्यार आज जनतेक सगळे कडेन जनते भितर एक आक्रोश आसा. जनता म्हणटा भितरल्यान सांगता आमकां कितेंय करा, पूण हे सरकार परते येवपाक दिनाका असो आक्रोश गोंयची प्रजा करत आसा. आनी तातूंत साळेगांवची प्रजा, म्हाका खात्री आसा साळेगांवचो सीट हो तसो काँग्रेसचो सीट. पयलीं कसो हांगा काँग्रेस जिखून आयल्या आनी म्हणून ह्या खेपेकी काँग्रेसचो विजय साळेगांवच्यान निश्चित जातलो. कारण केदार आयिल्ल्यान काँग्रेस आनी घटमूट जातली आनी तातूंतल्यान साळेगांवचो सीट हो काँग्रेस पक्षाचो येतलो अशें हांव मानत आसां. एक मेसेज सगळ्याक वचपाक जाय. हालीं अळमी येता पळय, इलेक्शन कितें पावस पडटकीर अळमी येता तरेतरेची. तशें इलेक्शन लागीं पावलें की वेगळी वेगळी अळमी येवपाक लागल्या. एक कलकत्त्याच्यान आयल्या, ते हें घेवन आयल्या
ते फक्त हे दितात, तांचे कडेन पार्टीचें स्ट्रक्चर ना, तांचे कडेन ऑर्गनायझेशन ना. तांकां विचार तुमचो प्रेसिडेंट कोण रे बाबा, तुमचो वायस प्रेसिडेंट कोण रे, तुमचो सेक्रेटरी कोण रे, कोण ना. आमचे फक्त हे दिवप आनी वर्कर्सांक फोडप, कार्यकर्त्यांक फोडप आनी मागीर अर्धे दिवप ना. थोड्यांनी गाडयो रिवर्सांक घालपाक कॉमेस केल्या, परते येवपा लागल्या, वाटेर आसात, अर्द्यार आहात थोडे जाण. पूण एक लक्षात दवरात, बेंगाल हो फुटबॉलाक फामाद आनी गोंयकारूय फुटबॉलाक फामाद. जेन्ना गोवा आनी बेंगाल फुटबॉलाक एकठांय जाल्या तेन्ना गोंयकारांनी सदांच बेंगालाचेर गोल मारल्या आनी बेंगाला धाडल्या. म्हाका खात्री आसा ह्या खेपे जेन्ना रिजल्ट येतले तेन्ना गोंयकार बेंगालाचेर गोल मारून बेंगालाक तांचें स्थान हांगा न्ही बाबा, तुमचें स्थान बेंगालाक आसा ही क्लियर मेसेज ह्या बेंगालच्या पार्टीक दितले. आनी मागीर ममता बॅनर्जीक म्हणचें पडटलें, अजीब है गोवा के लोक. कितें जालें तें कळत ना. अरे इतले पयशे खर्च केले, बॅनरां लायली, होर्डिंग्स लायली, कितें लायलें म्हणटा तेन्ना रिक्षा, टॅक्सी, कोणाक आपोवन ओडून तुका घे बाबा कितें एक पंचकाताय दिता. आनी मागीर तो परतो मागपाक गेलो की ताका म्हणटा अरे जालें मरे तुका, आनी तूं कितें मातशें राव मागीर पळोवया. एक पार्टी आयल्या दिल्लीच्यान, तो बंडल मारता. गेल्ले इलेक्शनात हाणें बॅनर लायले, 35% वोट्स. हांकां वोट कितले पर्सेंट पडले गेल्ले इलेक्शनात. हांचो एक आमदार विधानसभेक पावलो ना. हांचे सगळ्याची डिपॉझिटां जप्त जाली. हांचो चीफ मिनिस्टर कॅन्डिडेट गेल्ल्या इलेक्शनात आशिल्लो तो आज आमचे कडेन आसा, आमचो सिनियर लिडर म्हणून आसा बाब एल्वीस गोमेज. हो आश्वासनां कितें दिता, लायट फुकट म्हणटा, उदक फुकट, आनी कितें फुकट दिता हांव नकळो. पूण फाल्यां तो आनीकय कितें फुकट दिवपा म्हणटा. हांव चीफ मिनिस्टर 5 वर्सां आशिल्लो. एक गोंयकार, गरीबांतलो गरीब गोंयकार म्हज्या म्हऱ्याक केन्नाच आयलो ना बाबा आपल्या लायट फुकट दी, उदक फुकट दी, केन्नाच मागलें ना. गोंयकार हो लाचार न्ही, गोंयकार हो स्वाभिमानी. गरीबांतलो गरीब गोंयकार कश्ट करतलो, शेत पिकयतलो, पूण दुसऱ्याच्या मुखार अशें वचून फुकट मागपाना. मागतले तुमी सांगा. हांगा आतां इतले लोक बशिल्ले आसा, एकल्यांक कोणें सांगलां केन्ना वचून आपल्याक लायट फुकट दी, उदक फुकट दी म्हणून. आतां हांव मानता लायटीचो प्रायस मायज केलो, सरकाराचें बरें सरकाराचें काम कमी करपाचें. हांव पावर मिनिस्टर आशिल्लो, म्हजो पयले 100 युनिटाक प्रायस आशिल्लो 1 रुपया पर युनिट. आतां ह्या सरकारान तें वाडोवन खंयचे खंय पावयलां. हांकां पावर मॅनेजमेंट सुद्दां करपाक येना. म्हाका अजुनूय लोक याद करतात. तो म्हणटा एकलोच पावर मिनिस्टर तूं जो 24 तास आमकां फोनाचेर मेळटालो, रातची 1 वरां सुद्दां लायट गेल्यार दिगंबर कामतीक फोन मारलो जाल्यार दिगंबर कामत फोन घेतालो आनी लायट रिस्टोर करतालो. असो एकलोच पावर मिनिस्टर आमी पळयलो म्हणटा. आजय याद काडटात. आनी म्हणून ही उतरां, ही आश्वासनां, ही बंडलां. पयर एक बायल म्हज्या म्हऱ्याक आयली एक कार्ड घेवन. आतां कार्डां वाडटा ह्या दिसांनी. कसलीं कार्डां हांव नकळो, डुप्लिकेट कार्डां म्हणटा ते. कार्ड घेवन आयली. ती म्हणपाली बाबा हे 5,000चे गॅरंटी म्हणून आसा, आमकां हें कार्ड दिल्यार 5,000 तूं दितलो काय म्हणटा. कार्ड बरें पळयलें हांवें. पळयल्यार केजरीवाल्स गॅरंटी 5,000. हांव म्हटलें हें कार्ड तुका पळय जें दिलां तो गोंयांत ना, तो दिल्ली आसा. ताका सोदपाक तुका दिल्ली वचचें पडटलें, ताका सोदून काडचो पडटलो. ताणें 5,000 दिले जाल्यार घेवन परते येवचें पडटलें. तुका वचपा येवपाची तिकेटीचो खर्च रेल्वेचो हांव दितां, दिगंबर कामत आमदार म्हणून हांव दितां. तूं वच सोदून काड आनी 5,000 रुपया घे. म्हणटकूच ह्या बेंगालच्या पार्टेन दुसरी कार्डां काडली, 10,000 रुपयाची गॅरंटी. कसली गॅरंटी. हांवें तांकां सांगलें लोकांक काल मिटिंगेक आमच्या. हांव म्हणलें पळय ती कार्डां सगळीं डुप्लिकेट. त्या कार्डाचो वालोर 0. त्या कार्डाक कांय अर्थ ना. हे केन्ना पावरीचेर येवपाना. ही फक्त नाटकां. तुमी तांकां एकच सांगा, तुमी जर आमकां दिवपाचें आसा 6 म्हयन्याचे एडवान्स पयलीं हातार उडया, मागीर मुखार पळोवया. 6 म्हयन्याचे एडवान्स घेया. 6 पंचा 30. बेंगालच्या पाटे सांगता 10 × 6 60,000 पैसे एडवान्स दिया. तुम्ही इतले पैसे खर्च करता, दिया मरे बारीक लोकांक 6 म्हयन्याचे एडवान्स दिया. खुश जातल्यो बायलो बिल्लो खुश जातल्यो एडवान्स मेळ्ळे जाल्यार. मागीर पळया वोटींग करपाचें तुमच्या हातां आहा. तुम्ही भितर वतकीर घोवा सुद्दां विचार करना. तुमकां जाय तेच तुम्ही करता काय ना. आज पयलींचे दीस ना. पयले आमच्या भुरगेपणांत बापूय सांगतालो आज वचपाचें पळय ह्या पक्षाक वोटींग करपाचें, सगळ्यांनी ह्या पक्षाक मारपाचें. आमचे सगळे मारताले. आज ती परिस्थिती आहा. आज गोवान समज बायले सांगले हाका मारपा जाय म्हणून गॅरंटी ना. बायल भितर वतकीर एकलीच आसता मशिनाच्या मुखार. ती आपल्याक जाय तेच करता. पूण ते करता आसतना ती आपल्या कॉन्शियसा विचारता आपले मत कोणाक वचपाक जाय. ती आपले दोळे मुखार सगळे हाडटा. बेंगालची पार्टी हाडा, दिल्लीची पार्टी हाडा,
दुसरी बीजेपीची पार्टी हाडा आणि काँग्रेसची पार्टी हाडा. तुमचे कॉन्सियन्स तुमकां सांगताले 5 वर्षाचे राज्य काँग्रेसचे याद करात. काँग्रेसचे 5 वर्षाचे याद राज्य तुमच्या डोळे मुखार हाडात आणि तुमचे कॉन्सियन्स सांगताले तुमचे मत तुमचो बटन व हाताचेर वचपाक जाय, काँग्रेसचो बटन दामपाक जाय आणि काँग्रेसचो आमदार निवडून हाडपाक जाय अशें तुमी करचे अशें तुमचे कडेन मागता आणि सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय गोवा. थँक्यू सर. बऱ्यापैकी आमच्या एक सेवान तुमच्या मुखार कशी परिस्थिती आहे ती सांगल्या. आता यापुढे आमचे रेस मागूचे एक्स सरपंच श्री भोपाल चोडणकर यांका रिक्वेस्ट करता त्यांनी आपले 2 शब्दांत मनोगत व्यक्त करचे. व्यासपीठावर बसलेले सगळे प्रतिष्ठित व्यक्ती आणि या देवीच्या पवित्र स्थळान जमलेल्या माझ्या प्रितीच्या भावांनी आणि भयणीनो, आयोजकाचें पयलेंच बंधन आहा 2 मिनटां वयर उलोवपाचें ना म्हणून. तें बंधन पाळून जें डिसिजन आयज बाब आमच्या केदारान घेतलां तें अत्यंत सुंदर डिसिजन घेतलां आनी खंयचे पार्टीन येयला तर एक बरे पार्टीन येयला, जे पार्टीन तेजे भरपूर फुडें आमकां ह्या सगळ्या लोकांक योग्य तरेन हें मेळटलें. हांव कित्याक सांगता, जें काम तेणें फाटीं जे पार्टीन नासलेलें अशें काम तेणें केलें. कोविडाच्या टायमाक 24 वरां तो रस्त्याचेर आसतालो. प्रत्येक तेजे 24 अख्खे केन्नाय रातचो फोन कर ताका, 12 वरां खातीर कर, 1 वरा खातीर कर, तो अवेलेबल आसतालो. सुंदर काम, सुंदरशे तेणें निर्णय घेतलेलो आहा. हांव इतलेंच सांगता, पक्षाचो आमचो ज्येष्ठ प्रेजिडेंट आहा बाब गिरीश बाब, आज हो सीट तूं तुज्या बॉल्सान घालून सुशागाद घेवन चल. जय हिंद, जय गोवा. हांव आतां रिक्वेस्ट करता वरद मार्दोळकर हांकां, यूथ प्रेसिडेंट काँग्रेसचे, त्यांच्यानी आपले मनोगत व्यक्त करता. आयच्या ह्या सभेक उपस्थित गोंय राज्याचे प्रभारी तशेंच कर्नाटकाचे आमदार, माजी मंत्री श्री दिनेश गुंडूरावजी, आमचे पक्षाचे अध्यक्ष श्री गिरीश चोडणकरजी, आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन आतां आशिल्ले दिगंबर कामत, जेचे आज इंडक्शन जाता, रेस मागूचो सरपंच केदार बाब नायक, उपस्थित सगळे आमचे काँग्रेस पार्टीचे लिडर्स, हांगा सगळे पंच सरपंच, आमचे यूथ काँग्रेस ऑफिस बेरर्स, उपस्थित सगळे मिडिया, महिला वर्ग आणि मोठ्या संख्येन केदार नायकाचे सपोर्टर्स. सगळ्यात पयलीं हांव केदार बाब नायकाचे आमच्या काँग्रेस पक्षान स्वागत करता. हो एक आयचो दीस उमेदीचो खीण. केदार नायक आणि ताचे इतके असंख्य कार्यकर्ते आज काँग्रेस पक्षान शामील जाता. म्हाका खात्री आसा केदार बाबाच्या इंडक्शनान साळगांव मतदारसंघूच न्ही तर बार्देस तालुका आमचो स्ट्रॉंग जातलो हें हांव खात्रीन सांगपाक शकता. आतांच खूब वक्ते उलयले की ज्या पद्दतीन बीजेपीची गोंयान ही राजवट आसा, खंयच कांय बीजेपीन गोंयान आज कोणाचें कल्याण केल्लें आज दिसना. मोठ्या संख्येन आज हांगा महिला आसा. तुम्ही तुमच्या मना विचारून पळया की ज्या पद्दतीन आज म्हारगाय वाडल्या, सिलिंडर आज 1000 रुपयाचेर पावला,
की एक घर चलोवपाक कितकी कठीण परिस्थिती आसा ही आज एक खंयची महिला आज बरे भशेन सांगपाक शकतली. मुख्यमंत्री आज वचत थंय व्हडले व्हडले स्किमीची आज घोशणा करता, पूण प्रत्यक्षात ह्या राज्यान ह्या सरकाराच्यो ज्यो स्किमी आसा कितक्या लोकां पर्यंत टायमार पावता हे आज तुमकां प्रश्न करून विचारा. आज गृह आधार स्कीम आसा, 4 महिने आज गृह आधार स्किमीचे आज पयशे येना. लाडली लक्ष्मी स्कीम आसा, 3 वर्सां आज लाडली लक्ष्मी स्कीम आज घेतल्यार आज पयशे आज 3 महिने अकाउंटाचेर येना. खरो जो काळ आशिल्लो कोविडाचो काळ आशिल्लो त्या टायमार खरेंच लोकांक आज जे DSS जे सिनियर सिटीजन आसा तांकां टायमार पयशांची गरज आशिल्ली 2000 रुपयांची, पूण तांकां पसून आज टायमार 2000 पयशे आयिल्ले ना. सो अशा परिस्थितीन ही आज राजवट आज गोंयान हो सरकार जाय काय कितें हो आज प्रश्न आसा. आणि हांव केदार नायकाचे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन करता की तुम्ही योग्य ते टायमार एक धाडसी निर्णय घेतलो जो आज प्रत्येक गोंयकार आज स्वता प्रश्न करपा लागला की ह्या खंयच्याय परिस्थितीन ह्या भाजप सरकाराक आज गोंयच्यान उमटून काढून उडोवपाची आज गरज आसा. आणि आज प्रत्येकान हो निर्धार करचो पडटलो कित्याक ज्या पद्दतीन गोंय आज काबार जायत चल्ला, गोंयची अस्मिताय आज काबार जायत चल्ल्या आणि तेतून भाजपाक आज कळून चुकला की गोंयान भारतीय जनता पार्टीक जर कोण हरोवपाक शकता ती फक्त आणि फक्त काँग्रेस पार्टीच हरोवपाक शकता. आणि ते जावचे न्ही म्हणून आज ह्या भारतीय जनता पार्टीन आज दुसरे पक्ष जन्माक घातल्या, जावं ते आम आदमी पार्टी जावं ते TMC जावं हे पक्ष जन्माक घातल्या भारतीय जनता पार्टीन, जेणे करून काँग्रेस पक्षाचे जे वोट्स आहा हे डिवायड जातले आणि परत भारतीय जनता पक्ष सत्तेर येतलो. पूण म्हाका खात्री आसा की गोंयकार इतके पिशेंनी योग्य ते टायमार योग्य तो निर्णय घेतलो आणि हे सगळ्या परिस्थितीची जाणीव करून घेऊन काँग्रेस पक्षाक मतदान करून काँग्रेस पक्ष सत्तेर हाडटले आणि नेक्स्ट गव्हर्नमेंट फॉर्म करपाक गोंयच्या लोकांचो हात आसतलो हेतून मातूय दुबाव ना. परत एकदा हांव तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता आणि मोठी तुमचे कडल्यान अपेक्षा बाळगता की ह्या खेपेक तुम्ही सगळे हातभार लावून ह्या मतदारसंघातल्यान साळगांव मतदारसंघातल्यान तुम्ही काँग्रेस पक्षाचो झेंडो तुम्ही लावपाक मदत करतले आणि काँग्रेस पक्षाचो झेंडोच ह्या मतदारसंघात लागतलो ही हांव तुमचे कडल्यान आशा बाळगता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. परत हांव आतां रिक्वेस्ट करता आमचे दीपक राणे यांच्यांनी 2 शब्द सांगचे. सगळ्यांक नमस्कार. सगळे जे आमचे फुडल्यान जे आमचे कार्यकर्ते सगळे बसलेले आसा खूब वगत पळयता सगळे उगीच आसा. आमचे थोडे कार्यकर्ते कितें घोशणा दितात, हांव फक्त एक 2 घोशणा दिता. सगळ्यांनी सहकार्य करचे आणि दाखोवन दिवचे की फुडलो जो आमदार आसतलो तो काँग्रेसचो आसतलो आणि फुडलो सरकार जो आसतलो तोय काँग्रेसचोच आसतलो. काँग्रेस पक्षाचा, काँग्रेस पक्षाचा, काँग्रेस पक्षाचा. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुम्ही खरेच सगळ्यांनी बरी साथ दिली आणि दाखवून दिले की फुडलो जो ह्या मतदारसंघाचो आमदार आसतलो हो काँग्रेसचो आसतलो आणि हो आमच्या मदलो खडेगात कार्यकर्तो आसतलो. तेंच्यांनी सांगले ऑलरेडी नांव कोण हांव नांव घेयना, तरी हांव खरेंच आयज अभिनंदन करता केदाराचे. बऱ्यापैकी डिसिजन घेतले आणि हे डिसिजन जे आमचे साळगांव मतदारसंघाचे कार्यकर्ते आसा हांकां इचरोवन घेतले वालर तेका. कित्याक तेज्या मनान खरेंच आसले आपूण ह्या मतदारसंघान आपल्या कार्यकर्त्यांक ह्या मतदारसंघाच्या लोकांक लागून कितें तरी करतलो आनी कितें तरी बरें करून दाखयतलो अशें तेज्या मनान आसा. म्हणून तेणी हो धाडसी निर्णय घेतलेलो आसा. तेका म्हाज्यो चडान चड शुभेच्छा दिता आणि माझे हे 2 शब्द सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं दीपक बाब. आता हेच्या फुडें आमचे
पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी भोलानाथ गाडी यांना रिक्वेस्ट करता त्यांच्यानी आपले 2 शब्द सांगचे. नमस्कार. सगळ्यांक पयलीं आमचे केदार बाब आमचे पार्टीन एनरोल जाल्ल्या बद्दल हांव तेंचे आभारी आसा. तशेंच आमचे हे सगळे तुमी लोक जमलेले आहा एक कॉन्स्टिट्युएन्सीचे तांकांय हांव म्हणटा बरें तुमकां वेलकम करता आमचे पार्टीन आयल्या बद्दल. आयज आमी पळयता ही जी पार्टी आसा ती कशें हॅरेसमेंट करता, कशें त्रास करता लोकांक, हे आयज आनी कितले दीस जाले आमचे पार्टीचे तशेंच आमचे हे आयज आमचे बरे जॉयंट जाल्ले आहा पळय ते कार्यकर्ते जाणून आसा. हे म्हाजे जे हांगासर पंच मेंबर जे आसा, हांव पंचायतीन आसतना पासून म्हाजे बरोबर कांय जाण आसात, कांय जाणां बरोबर आमचे अप्रोच आहा, कांय बरोबर आमी उलयल्ले आसा. सगळे खंयचे आमचे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जाणकारी सगळे मेंबर आमच्या बरोबर आसात आनी आमी जाणा तांकां. हांव तेंच्या फंडूबाब कडेन खूब फावटी उलयला, फंडूबाब कितें यो आमच्या बरोबर आमी करया कितें तरी तयारी. ना रे बोला जावचें ना, कित्याक आमकां तूं जाणा म्हळ्यार हांवें म्हणलें बरें आसा मारता, पूण हांव सांगता म्हणल्यार तुका एक दीस तरी तूं आमकां मेळटलो आनी आयज तूं आमकां मेळ्ळा, हांव तुमचो उपकारी आहा. तशेंच संतोशा कडेन उलयलां हांव, तशेंच आमच्या संदीपा कडेन आमचो तुयेकर भाऊ जो आमचो खडेगाड आसलो ते पार्टीचो, आयज भाऊ तुमकां वेलकम आमचे, तुमी आयले आमच्या बरोबर. आमी खोशी आहा. म्हाजो क्लासमेट आमचो सिरसाट गिरीचो सिरसाट वालोर तुमकां हांव उपकारी तुमचो, आमची पार्टी सगळे उपकारी. तशेंच आमचे बाकीचे कार्यकर्ते, अभी म्हाजो भुरगेपणाचो फ्रेंड, अभी सरपंच भुरगेपणाचो फ्रेंड म्हाजो. आमी वांगडा खेळ्ळ्या, उठल्या, मस्ती केल्या, मारल्या, झगडी केल्या, सगळें केलें आमी वांगडा. आमी कोणाक सोडूंक ना, तर झगड्या मरे चल मारया अशें करून आमी जॉयंट जाले एकामेका वांगडा आनी आजुनूय एकामेकाक कितें गरज पडटा धांवता आमी. ते आहा म्हाजो दुसरो फ्रेंड, आतां घोशणा दिल्या पळय काँग्रेस जिंदाबाद म्हणून, कोण सांगा पळया, दीपक राणे. दीपक राणे होय म्हाजो भुरग्यापणाचो फ्रेंड. आमी वांगडाच खेळपी, नाटकांनी पार्ट वांगडाच करपी, भाशणां वांगडाच दिवपी, अशें आमी वांगडा 25 मेंबर आमी वांगडाच जाले. एकामेका वांगडा झगडोन लोकांक दुसऱ्या सायडीक काडलो आनी एका वोटान आमी जिखोवन हाडलो. कसोय करूं आमी, पूण जिखलो दीपक. अशें आमची ही फ्रेंडशीप आनी आजुनूय आहा. आमी ते पार्टीन आहा म्हणून न्हू, आमी वांगडा आसले खरें, म्हणून तेका आमी कितें जालें तो पार्टीन आनी खंयचे गेलो, आमी दुसरे कडेन रावले, पूण आमी रावले खरें एके कडेन, पूण आमी एकामेकाक सोडूं ना. तेका हांवें आदीं सांगलां आनी आजुनूय सांगता, आमी एकामेकाक सोडपाचें ना. पार्टी खंयची आसूं, पूण गरज पडली एकामेकाक पावूंक जाय. आनी म्हाजो इच्छा तसोच आसता, हांव तांकां वांगडा रावता आनी ते म्हाजे बरोबर रावतात. आमी आतां अशे आमचे खुबशे आहा मेंबर, एकूच ना, हे सगळे आहा, सगळ्यांची नांवां घेयना तर म्हणटा, पूण प्रत्येका कडेन अप्रोच जाला, प्रत्येकाक मेवळा. कित्याक आमकां ही काँग्रेस पार्टी खडेगाठ मजबूत करपाची गरज आसली. आयज आमी पळयता आमकां हे नाचयतात. कित्याक नाचयतात तर आमी तेंचे हातींतले कडपुतली जाल्यात. काही पयशे दितात, काही महिलांक आनी कितें करतात आनी 2 रुपयाचे म्हणटा थोडे पयशे दितात आनी आमचे कडसून अफाट पयशे घेता. आमकां सोंपयले, 4य वाटेन आमकां सोंपयले. पळयात, सिलिंडर म्हणात, गॅस म्हणात, पेट्रोल म्हणात, जेवणाचे आयटम म्हणात, हे कोरोना नांवाचे एका महामारीच्या बिमारीन दाखोवन आमकां आयज काबार केल्यात. कोण तरी सुखी आहा हितूलो सांगा. बाबडे सगळे लोक त्रासान आहा. आयज आमी कोणूच हॅपी ना. तेन्ना आयचो जो निश्चय आनी निर्णय घेतला केदाराच्या साथीदारांनी तो खरोखरच म्हत्वाचो आहा आनी खरोखरच गरजेचो आहा. आमकां येता ती फुडली पिढीक बरो कितें तरी आमी न्याय दितले आनी निवड येतले. कित्याक लोक आयज आमी सगळे करप्शनान गुंतलेले आहा. भुरग्यांक जॉब ना, कोणाक काय ना, लोकां कडेन कांय लोकां कडेन पळयता आमी अशी परिस्थिती आहा, जेवणाची परिस्थिती, जेवण जेवपाची परिस्थिती ना. आमी बरे मजा मारता, जे आमचे लिडर आहा ते, जे आतां आहा पळय ते, पूण बाकी आपले जनतेक पळोवपाची तेंची तयारी ना. तर एक मिनीट,
सॉरी ओके तर म्हाका मॅसेज येयला शॉर्टकट म्हणून हांव एकदां उलोवंक लागलो काय म्हाजें चालूच आसता पूण तरी हांव शॉर्टकट करता कित्याक सांग आमचे लिडर आसा म्हाका ते बरें दिसना सांगू तर हांव कितें म्हणटा कित्याक म्हाका एक पंचायतीन आसल्या कारणान म्हाका ती संवय जाल्ली कारण आमची अशीच ग्रामसभा व्हडली भयंकर आसताली अशेंच उलोवप आसतालें तर हांव शॉर्टकट करता हांव सगळ्यांक मागता तुमी आयज येयल्यात आनी आमकां साथ दिल्या बद्दल हांव तुमचो सगळ्याचो उपकारी आहा आनी अशेंच आमी फुडें आमी एकामेकाक मेळोन साथ दिवन आमची पार्टी फुडें व्हरया इतलें सांगून देव बरें करूं म्हणटा धन्यवाद. देव बरें करूं भोला बाप. हांव आतां रिक्वेस्ट करता रेज मागूसचे पंच मेंबर फेलिक्स बाब सेगा हेंच्यांनी एक आपले थोडेच शब्द सांगान मनोगत व्यक्त करचे. बोगाळ म्हज्या भाव आनी भयणानो म्हाका 2च मिनट दिल्या उलोवपाक जायतें सांगपाचें आहा पूण जायत्यो मिटींग जातल्यो तेन्ना हांव सांगतलो. सगळें आमचें माचयेर भरलें तांकां आयज आनी तुमकां सगळ्यांक ही बरी सांज आवडटा. आयज फरेंच आमकां एक खोशयेचो दीस कित्याक जायतीं वर्सां हांव येवजितालो हें करपाक पूण जालें ना कारण आमचो लिडर केदार बाब बीजेपीच्या मोगान चोडला आसतालो तो कशेंच आमचें आयकोपाक तयार नासलो. तशेंच आयज आमचे टुगेदर फॉर सालिगांव म्हणटा पळय ते मेंबर सारके बीजेपीच्या मोगान आसले. तेणेन बीजेपीचें कोमोड व्हरोन वयर दवरलेलें पूण आखरेक कितें जालें एकच रातये भितर तें कोमोडा सयत आमकां सगळ्यांक जमनीर मारले सारके जमनीर मारले. आयज आमचे केदार बाबान आमी सगळे सालिगांव ब्लॉकाच्या सगळ्यांनी आमी एकठांय जावन केदार बाबाक फुडें काडलो आनी आयज आमी काँग्रेसाक पत्ते भितर सरले कारण आमी सगळे पयले काँग्रेसाचेच आसले. कसल्या कारणाक लागून आमी भायर गेले ते एक दीस हांव सांगतलो सगळ्यांक. आमच्या काँग्रेसानूय जाल्यार आमकां जायतीं करेक्शनां करपाचें आसा आनी आमी ते करतले. तेज्या आदारान आमी सगळे गोंयकारांक आमी हे आमचें गोंय म्हणून आमच्या हातीन आमी पत्ते हाडटले. जायते आमचे गोंयकार भाव काँग्रेसान आसले पूण काँग्रेसान तांकां भायर उडोवंक ना. म्हणणी आसा एक कुसलोलो आपोल हूंय सगळ्यांक कुसयता. त्या कुसलेल्या आपल्याक काँग्रेसान भायर उडोवंक ना पूण तांकां गोंयच्या साहेबान भायर उडयल्या कित्याक हे काँग्रेसान आसोन गोंयच्या पोरजे कांय बरें करपाचें नासलें देखून गोंयच्या साहेबान तांकां भायर काडल्या. आतां आमी काँग्रेसान तशेंच आमी सगळ्यांनी येवजिलां युवांक पळय एनर्जेटीक पळय भुरगे आसा शिकलेले तांकां आमी एसेंब्लीन धाडपाचे आनी आमचें गोंय आमी सांबाळपाचें आनी आमचें गोंय आमकां जाय इतलेंच सांगून तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा. देव बरें करूं फेलिक्स बाब. तेणें आपले शॉर्टकट मारलो. आतां हांव रिक्वेस्ट करता आमचे गोवा प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष श्री गिरीशभाई चोडणकर हांकां तेंच्यांनी हे सभेक संबोधीत करचें. केदार नायक आणि यांच्या वांगड्याच्या काँग्रेस प्रवेशाचो हो प्रोग्राम सालिगांव ब्लॉक काँग्रेस कमिटीन आयज हांगा आयोजीत केला. त्या प्रोग्रामाक हजर आशिल्ले आमचे गोंय राज्याचे इन्चार्ज बाब दिनेश राव आनी माचयेर आशिल्ले आमचे सगळे सोयरे. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता बाब केदार नायक आनी तांच्या सगळे वांगड्यांक जे सरपंच पंच आनी असंख्य कार्यकर्ते आयज त्यांनी काँग्रेस पक्षान प्रवेश केल्लो आसा. एक बऱ्या पक्षा कडेन ते पावल्ले आसात. आमकां खबर आसा जेन्ना एक वेगळो आघात भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक ह्या मतदारसंघाक जालो
त्याचे नंतर तुम्ही सगळे एक जाले, गोंयभर बोवाळ जालो, गोंयभर एक वेगळे तरेचो आक्रोश जालो सालिगांवच्यान. त्याचे नंतर असंख्य पक्ष जे गोंयांक आयिल्ले आसात जावं तांकां गोंयांक हाडलेले आसात ते खूब जाण केदारान तांच्या वांगड्याच्या फाटल्यान लागले आसतले आनी तीय बीन बॅगां घालून घेवन जशें दिगंबर बाबान सांगलां. आनी त्यांचो आंकडो स्टार्ट जाताच 10 ते 15 कोटी वयल्यान. आनी म्हाका दिसता केदाराक तेणी थोडे एक्स्ट्रा बोनसूय बी ऑफर केल्लो आसतलो. हे सगळे आसतनाय, सगळीं ऑप्शनां ओपन आसतनाय आयज तेणी काँग्रेस पक्ष प्रवेश करपाक सिलेक्ट करून आयज तेणी काँग्रेस पक्ष जॉईन केल्लो आसा सगळ्यांच्या तुमच्या सामकाराक. म्हणून तांचें अभिनंदन करता. कारण केदार बाब हो खूब तेंप जालो राजकारणान आसा, तळगांवांत तो काम करता आनी म्हाजे म्हायती प्रमाणे तो भारतीय जाका गटाध्यक्ष आशिल्लो, जो मंडळ अध्यक्ष आशिल्लो. म्हणजे मंडळ अध्यक्ष जातलो जाल्यार तेजे फाटल्यान खूब जनरल सेक्रेटरी, तो जनरल सेक्रेटरी सुद्धा त्या पदार जातलो जाल्यार तेजे फाटल्यान खूब त्याग आसता, काम आसता. आनीक गोंयचे असंख्य केदार नायक गोंयभर खूब आसात, जेणी भारतीय जनता पक्षाचो रोपटो रोवन ताका उदक घालून ताका व्हड करपाक खूब मेहनत घेतलेली आसा. आनीक अशे असंख्य केदार नायक गोंयभर आसात, तांकां पक्षान वापरल्याक आनीक भायरूय मारलेले आसात. जेन्ना भारतीय जनता पक्षा कडेन हांव झगडटा वेगळे वेगळे हेचेर प्रश्नाचेर, तेन्ना खुबशे भाजपाचे असंख्य कार्यकर्ते मेळटात जावं ते फोन मारतात आनी सांगतात ह्या फावटी आमकां काँग्रेस पक्ष सत्तेर येवपाक जाय. हांवें म्हणलें तूं म्हळें बीजेपीचो कार्यकर्ते न्ही रे? ना म्हणटा, ह्या पक्षाक मत मारलेलें आसा, ह्या पक्षाक कार्यकर्त्यांचो कदर ना, ह्या पक्षाक फक्त सत्ता कशी हाडप आनीक पयशे कशे करप हे दोन उद्देश हांचे मुखार आसा. हांकां कार्यकर्ते दिसना, हांकां कार्यकर्त्याचें कार्य दिसना, हांकां कार्यकर्त्याची कदर ना. आनी त्या खातीर आमकां जर सन्मान थोडो मेळटलो जाल्यार ह्या फावटी बीजेपी ही बुडपाक जाय, ह्या फावटी बीजेपी हरपाक जाय. तेन्नाच तांकां कार्यकर्तो दिसतलो. आयज तांकां कार्यकर्तो दिसना, कारण तांकां दुसऱ्या दुसऱ्या पक्षांतले आमदार विकते घेवपाक मेळटात आनी ते विकतात आनी हे पयशे घेवन तयार आसतात ते विकते घेवपाक. तांकां दिसता गोंयचे आमदार लिडर जर विकते घेतले त्यांचे फाटल्यान असंख्य कार्यकर्ते आनी वोटर्स त्यांचे बरोबर येतले. आयज तांचे पोट भरना. 13 आमदार आशिल्ले, आयज तेणी आमदार सगळे विकते घेवन सगळे पक्षांचे आमदार तेणी विकते घेतलेले आसात. गोंयांत एकूय असो पक्ष सोडलेलो ना ज्या पक्षाचे आमदार तेणी विकते घेवनात. सगळो हिशोब करून पळयात. आनी त्या हितूंक त्यांचे आमदार आज 40 मतदारसंघातले आमदार जवळ जवळ 32-33 आमदार हांचे कडेन पावले. त्या भायर थोडे आमदार तेणी भायरूय पोसलेले आसात, जांकां तेणी हालीं दुसऱ्या पक्षांनी धाडलेले आसात. सो ही परिस्थिती आसून सुद्धा भारतीय जनता पक्षाक आयज लोकांचो भंय दिसता, देवाचो भंय दिसता. आनी तांकां अजुनूय आत्मविश्वास ना की तांचे 21 आमदार जिखतले म्हणून. आनी ही वस्तुस्थिती आसा. तुमी म्हणटले लोकांक कित्याक भितात? तेणी गेले त्या 10 वर्सांच्या राजकारणाक गोंयच्या लोकांक फटयल्ले आसा, असंख्य फटयल्ले आसात. तांकां देवांकूय फटयल्ले आसा. हांव देवळांक मुखार रावन सांगता, म्हणजे जो पक्ष आनी जो सरकार गोंयच्या लोकांक फटयतात, गोंयच्या देवांक फटयतात, हांकां देवाचोय आशिर्वाद केन्ना आसचो ना आनी लोकांचोय केन्ना आशिर्वाद जावचो ना. म्हणूनच हे इलेक्शन ते जिखपाक शकता. हे जाहीर जाल्ले आसात म्हणून ते आयज दुसरे आमदार विकते घेवन सरकार करपाच्या बेताक आसात.
तुम्ही म्हणटले देवाक कशें फटोवपाक शकता काय म्हणून. म्हणजे जे लोक देवाक फटोवपाक शकतात तांकां लोकांक फटोवपाक कांयच न्ही. 9 वर्सां पयलीं दिगंबर कामत सरकारान एक निर्णय घेतलेलो बहुजन समाजा खातीर. बहुजन समाजाचे भुरगे इंग्लीश शिकचे, पूण दुश्ट भाजपाचो सरकार हांकां बहुजन समाजाक फक्त वापर करपाक जाय, बहुजन समाजाचो उल्लेख जाल्लो जावका, त्यांची प्रगती जाल्ली नाका म्हणून हेणी हो आमचो सरकाराचो निर्णय इंग्लीश स्कुलाक ग्रांट दिवपाचो निर्णय हेणी विरोध केलो. आनी खुबशान भोवले, पर्रीकर भोवलो, विष्णू वाघ आशिल्लो, अशे असंख्य लोक भोवले म्हणजे इंग्लीश नाका म्हणून. देवळांनी गेले, म्हाका खबर ना हांगा खंयच्या देवळान आयिल्ले ते. केदाराक खबर आसतलें कारण एक केदार तेन्ना तेंचे बरोबर आशिल्लो आसतलो. आनी देवळान वचून घरांनी घातली. आनी घरांनी कितें घातली? देवा हो दिगंबर कामतीचो दुश्ट सरकार आमची संस्कृती काबार करपा आयला, आमचो धर्म काबार करपा आयला. आनी आयज आमच्यो आरत्यो ज्यो आसात त्यो मराठींतल्यान ज्यो आसात त्यो बंद जातल्यो आनी इंग्लिशींतल्यान आरती सुरू जातल्यो म्हणून. तुमकां याद जाता हें? ह्यो ज्यो सगळे देश गोंयभर तेणी आंदोलन केलें आनी देवाक सांगलें हो दिगंबर कामतीचो सरकार तुमी उडयात, भारतीय जनता पक्षाचो सरकार हाडात आनी आमी रोखडेच जी भाशाचो माध्यम आसा तो परत आमी कोंकणी आनी मराठी करतले आनी इंग्लीश बंद करतले. आतां ह्या निर्णयाक कितले वर्स जालीं? 9 वर्सां जालीं. ज्या ज्या देवळांनी वचून घरांनी घातलेली त्या देवळान वचपाक हांकां धाडस जायना, कारण हे हिंदू धर्माक माननाक, कारण हे हिंदू देवाक माननाक. हिंदू धर्म आनी हिंदू धर्माक मानपी जे लोक आसात, हिंदू देवाक मानपी जे लोक आसात, आमी खुबशे घरांनी घालतात, खास करून चवथी कडेन घरांनी तर प्रत्येक घरान घालतात. पूण आमी जें देवा कडेन मागलेलें तें साध्य जालें जाल्यार त्या देवाचें आमी जें सांगणी करून घेतलेलें आसा तेजी आमी परतफेड करतात. नाजाल्यार आमकां न्हीद पडना, आमकां दिसता आमकां आमचेर देव कुपतलो म्हणून. आनी जो खरो हिंदू आसा आनी जो खरो हिंदू देवाक मानता तो त्या देवळां परत वयतलो आनी देवाक ते पावन करून घेतलो. आयज 9-9.5 वर्स जालीं. आयज पर्रीकरूय हयात ना, विष्णू वाघूय हयात ना, पूण बाकीचे आसात. त्या देवाक कितें घरांनी घातलेली ते आयज विसरलेले आसात. आनी जो देवाची घरांनी घालता आनी ती पावन करना, देवा कडेन फटिंगपण करता, तांकां देवाचो आशिर्वाद केन्नाच आसपाना. आनी तेजे नंतर हेंची परिस्थिती कितें जाली ती पळयात. 21 वयल्यान 13 पावले. आज त्यांनी देवाक फटयल्लो आसा आनी त्या खातीर हांकां देव केन्नाच आशिर्वाद दिवपाक शकना आनी गोंयांक हे परत केन्नाच जिखपाक शकना. आज त्यांची परिस्थिती पळयात. केंद्राक सरकार आसा, राज्यांक सरकार आसा. मायनिंग स्टार्ट करतले म्हणून तुम्ही 9 वर्सां लोकांक फटयत आसात. मायनिंग स्टार्ट करपाक शकना. गोंयची फायनान्शियल पोझिशन कितें केली? आयज जवळ जवळ 26,000 कोटीचे लोन आसा. प्रत्येक तुमचेर आनी आमचेर 1.5 लाख रुपया हांणी रीण काडलेलें आसा. जॉब कशें करून विकले वयता हेजेर उलयल्ले आसात. कोविड टायमार आमची तुमची परिस्थिती कितें केली ती पळयल्यात. आमचे धंदे खंय पावले, जॉब काबार केले, पूण लोकांक त्यांनी केन्नाच मदत करपाक ते मुखार सरलेले ना. आयज लोकांची परिस्थिती लाचार केल्ली आसा. गोंयच्या लोकांनी केन्ना कोणा मुखार हात मुखार काडलो ना 5 रुपये दी म्हणून. आयज गोंयचे लोक खुबशे जाण आयज पातीचेर येतात. लोकांक प्रसंग पडला कशें पोसप, कारण सरकाराचे कर्तव्य आशिल्ले. 2 वर्सां लोकांचो धंदो काबार जाल्लो आशिल्लो. करोडांनी रुपया तुम्ही येयले म्हणून सांगले, पूण लोकां कडेन पावले ना. पावले जाल्यार 5,000 रुपया 6,000 रुपया हितून कितें जाता. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता बाब केदार हाणें बरो निर्णय घेतलेलो आसा. तुम्ही सगळ्यांनी एक बरो निर्णय घेतलेलो आसा, कारण आख्खे गोंयचे लोक उलयतात की येता त्या पावटी गोंयांत काँग्रेसचो सरकार स्थापन जातलो आनी काँग्रेसचो सरकार स्थापन जावन जी आश्वासनां आमी लोकांक दितली आनी आतां दितले ती पूर्ण करतले. हेजे पयलीं आमी सरकार कसो केलो तो पळयला तुमी. सगळे जे गोंयचे विरोध निर्णय आसा ते आमी भायर मारतले आनी बरो एक सरकार गोंयच्या राज्याक आमी दिवपाची प्रयत्न केल्ले आसा. आमकां खबर आसा आमच्या सालिगांव मतदारसंघात सुद्दां
आमी सगळे एक जावन काम करतले. खूब जाणां अजाप दिसले. आमचो आर्किटेक्ट तुलियो जो हांगा एक एस्पिरंट, दुसरो आमचो बाब भोलानाथ एस्पिरंट, पूण आयज त्या गळ्याक गळो तांकां खबर आसा आमी सगळ्यांनी एकठांय रावन रावपाक जाय आनी आयज आमी एकठांय रावले जाल्यार सालिगांव हो काँग्रेसीचो जैत इजी आसा. आनी तांणी एक करून आयज गोंयांक एक सगळे बरे संदेश धाडला की गोंयकार सगळे एक जावपाक जाय जाल्यारूच आमकां बीजेपीक सिंगल डिजिटाचेर आमी दिवपाक शकतले. आयज खूब पक्ष हाडल्यात. तांचो एक अडानी जो भारतीय जनता पक्षाचो एक जावय आसा, तेचे कडेन अफाट पयसो नरेंद्र मोदीन दिल्लो आसा. भारतीय जनता पक्षान फक्त बोट दाखोवप, ह्या पक्षाक पयशे दी, ह्या पक्षाक पयशे दी. आज तांचे 2 पक्ष गोंयांत आसात. अडानी तांकां फायनान्स करता, दोन्ही पक्षांक चॅलेंज करता. जर अडानी तुमकां फायनान्स करना जाल्यार गोंयचो जो कोलाचो इशू आसा, कोळशाचो जो इशू आसा, ट्रिलियनाचो जो इशू आसा, तेंचेर उलोवपाक दोन्ही पक्षांक धाडस ना. आख्खे गोंयकार मागतात की आमकां गोंयांक कोळसो नाका, कारण हो कोळसो जिंदालाच्या लागता, जे 2-3 कंपनी आसात. कारण ह्या दोन्ही पक्ष हे भारतीय जनता पक्षान गोंयांक हाडलेले आसात आनी तांकां काँग्रेस हरोवपाक भारतीय जनता पक्षा कडेन ताकद ना, म्हणून त्या काँग्रेस पक्षा हरोवपा खातीर हांकां हाडलेले आसात. पूण गोंयचे लोक हे शाणे, गोंयचे लोक हे हुशार. आयज खंयचोय सर्वे काडलो जाल्यार सर्वे सांगता की 70 ते 80% लोकांक हो सरकार परत गोंयांक नाका आनी काँग्रेस हो पर्याय गोंयांक लोक आमी करतात. आमी काँग्रेस पक्ष आमी बदलतात. ज्या तरेन गोंयांक काँग्रेस पक्षाक जे लोक अपेक्षा धरतात त्या तरेन आमी काँग्रेस पक्षाक आयज चेंजीस केल्ले आसात. आमी आश्वासन दिता तुमकां, येतो तो सरकार हो गोंयच्या लोकांचो सरकार आसतलो, गोंयच्या लोकां खातीर काम करतलो, गोंयच्या लोकां खातीर आयकोन काम करतलो. काल आमचे पी चिदंबरम गोंयांक आशिल्ले. गोंयचे सगळे जे प्रमुख NGOs आसात, जे रस्त्यार येवन काम करतात, गोंयांक मुखार व्हरपाक सोदता, त्यांचे बरोबर काल आमी दीसभर एक चर्चा केली. कारण आमकां गोंयच्या लोकांचो आवाज आयकोन गोंयचो फुडार आमकां चिंतपाक जाय. एक ब्लू प्रिंट आमी तयार करपाक कॉमेस केल्लो आसा. गोंयच्या लोकांक कितें जाय तें आमी मॅनिफेस्टो तयार केल्लो आसा. सगळे लोकांक कन्सल्ट करून आमकां एक बरोबर मॅनिफेस्टो आमी एक रिलीज करतले. सो हांव परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा बाब केदार नायक आनी हांच्या सगळे वांगड्यांक. तूं काँग्रेस पक्षांत प्रवेश जाल्ल्यान एक वेगळी ताकद आयज सालिगांव मतदारसंघाचे आमचे कार्यकर्त्याक गेल्ले आसा. तुका हांव बरें पॉलिटिकल फ्युचर आवडटा आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करून म्हणटा आनी त्याच बरोबर एक बरो सरकार दिवपाचें ह्या वेळार आश्वासन दिता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आता हेज्या मुखार गोवा प्रदेशचे टॅक्स इन्चार्ज श्री दिनेश गुंडूरावजी हांकां रिक्वेस्ट करता त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करचे. गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गिरीश चोडंकर जी और हमारा उपाध्यक्ष MK शेख साहब, DCC प्रेसिडेंट विजय BK, हमारे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट वरद, चीफ स्पोक्सपर्सन हमारे तुलियो डिसोजा, कांग्रेस के लीडर्स बाबी बकर और सुधीर नायक और हमारे सब इस सालेगांव ब्लॉक के हमारा अध्यक्ष श्री अतुल नायक और सब ब्लॉक के लीडर्स, ब्लॉक का मेंबर्स, DCC का, PCC का सब मेंबर्स और सब इस कार्यक्रम में जो उपस्थित है, सीनियर्स, हमारा सीनियर लीडर्स, पंचायत मेंबर्स, सरपंच मेंबर्स और सब भाइयों और बहनों, आज हम सब इधर आए हैं एक जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पॉलिटिकल जो चेंजेस हुआ है, उस पॉलिटिकल चेंज को, उसका जो कारण है और
उस चेंज लाने वाला जो शख्सियत है श्री केदार, उनको हमारा पार्टी को स्वागत करने के लिए हम सब इधर आए हैं। और उनके साथ केदार का मतलब होता है, केदार का नाम शिव होता है और भगवान शिव शक्ति का स्वरूप है, भगवान शिव। सो केदार भी एक शक्ति का स्वरूप है, क्योंकि सिर्फ केदार नायक अकेले नहीं आए हैं, उनके साथ इधर इतने बड़े संख्या जो आए हैं लोग, उनका दोस्त लोग, उनका सपोर्टर्स और उनके साथ अनेक पंच और सरपंच मेंबर्स आए हैं। तो ये दिखाता है कि इस सालेगांव में इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर केदार का एक होल्ड है, एक लीडर है और वो हमारा पार्टी को आने के बाद मैं समझता हूँ कि सालेगांव के अंदर इस बार कांग्रेस का जो जीत है वो 100% अभी डिक्लेयर कर सकते हैं कि कांग्रेस का इधर जीत होगा, क्योंकि माहौल भी है। लोगों को इस गवर्नमेंट को निकालने का एक माहौल है, क्योंकि 10 साल इस गवर्नमेंट को देखा है। पहले 5 साल भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने चुनाया था, लोगों ने उनको मेजॉरिटी दिया था। उसके बाद लोग भारतीय जनता पार्टी को 2017 में भारतीय जनता पार्टी को आप सरकार में नहीं आना चाहिए, वो रिजल्ट लोग दिए थे। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर जो पीपल्स का ओपिनियन है, जो पीपल का मैंडेट है, वो छीनकर बैकडोर से बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाया। मतलब उनको लोगों का आशीर्वाद नहीं था, लेकिन सत्ता में रहना है, कैसे भी हमको पावर में रहना चाहिए, इसके लिए जो नहीं करना चाहिए था सब कुछ करके एक गवर्नमेंट बनाया है। तो 10 साल में क्या हुआ है गोवा के अंदर, क्या क्या अभी ऑलरेडी दिगंबर साहब ने ऑलरेडी बात किया है, गिरीश भाई ने बात किया है, बहुत लोगों ने इधर बात किया है कि हर क्षेत्र में आज करप्शन है, गवर्नेंस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ लूटमार हुआ है। और पूरा गोवा के अंदर सबके मन में आया है कि इस गवर्नमेंट को अभी चेंज बदलना है, चेंज करना चाहिए। तो इसीलिए आज का माहौल में, in this situation today, there is only one party which can give a stable government to Goa. There is only one party which can give a good administration to Goa, which has got experience, जो काम किया है गोवा के लिए। Always Congress has been there for Goa. For liberation, Congress was there. For statehood, Congress was there. For the opinion poll, Congress was there. Congress has always stood by Goa. कभी भी गोवा का हाथ, कांग्रेस का हाथ कभी भी नहीं छोड़े थे। अगर हम सत्ता में रहे नहीं रहे, हमारा हाथ गोवा के साथ था, कांग्रेस का हाथ गोवा के साथ था। क्योंकि हम we believe in diversity, we believe in respecting every culture, every language, every religion and every identity. गोवा का आइडेंटिटी अलग है, गोवा has got a unique identity. उसको हम सुरक्षित रखना है, उसको we have to protect that. Like गोवा, like कर्नाटका, like महाराष्ट्र, हर एक स्टेट का एक एक आइडेंटिटी है, हर एक स्टेट का एक एक लैंग्वेज है, हर एक स्टेट का एक एक कल्चर है. We have to respect that. हर एक रिलीजन का एक एक कल्चर है, हर एक भाषा का एक एक कल्चर है. कोंकणी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, मराठी भी हो सकता है, कन्नड़ भी हो सकता है, तमिल, जो भी, हर एक लैंग्वेज का एक आइडेंटिटी है, एक कल्चर है, उसका एक इम्पोर्टेंस है. तो हम सब, जब तक हम सब दूसरे आइडेंटिटीज को हम रेस्पेक्ट करते हैं, मानते हैं और उसको हम स्वीकार करते हैं, तब तक ये पूरा राष्ट्र एक रह सकता है, शक्तिशाली बन सकता है. जब ये निकल जाता है, हमारा देश का खूबी, खासियत है कि इतने अलग अलग कल्चर्स, आइडेंटिटी, लैंग्वेज, रिलीजन,
कास्ट सब होते हुए भी हम एक हैं। क्यों एक हैं हम? क्योंकि हम सबको स्वीकार करते हैं, सबको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वो एक्सेप्टेंस निकल जाता है, जब हम द्वेष के ऊपर निकल जाता, अगर उस रास्ते पे अगर हम निकल गए कि ये हमारा जैसे नहीं है, इसको खत्म करो, इसको निकालो, इसको बंद करो, तब इस देश का अंदर क्या हो सकता है आप सोचिए। तो इसीलिए अगर इस देश एक रहना चाहिए, इस देश को एक रखना चाहिए, रख सकते हैं, वो यही आइडेंटिटी के ऊपर जब हम दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं, दूसरे को मानते हैं, तभी एक देश एक हो सकता है। इसीलिए ये फाउंडेशन जो कांग्रेस इस देश के लिए दिया है, आज लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस क्या किया, 70 साल में कांग्रेस क्या किया। अरे पूरा देश का फाउंडेशन ही कांग्रेस बनाया ना। ये डेमोक्रेसी कौन दिया, इलेक्शंस कौन दिया, एमएलए बनने का हक कौन दिया, ये संविधान कौन दिया, 18 साल के लिए वोटर्स को देने का हक कौन दिया। आप सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी बहुत सारे पंच मेंबर्स हैं इधर ऊपर, महिला लोग हैं, एससी लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं। ये रिजर्वेशन कौन दिया? तो ये फाउंडेशन जो बना है वो कांग्रेस पार्टी है। 70 साल का फाउंडेशन बना के अभी जाके आप टॉप फ्लोर में बैठकर अगर आप बोलते कि क्या है, बिल्डिंग ही नहीं है, तो आप टॉप फ्लोर पे कैसे आए भाई नरेंद्र मोदी जी? टॉप फ्लोर इसीलिए आए क्योंकि हमने बिल्डिंग खड़ा किया ना, इस देश को संभाला ना। डेमोक्रेसी में हर पार्टी को हम रेस्पेक्ट करना चाहिए। देयर इज नो, वही डेमोक्रेसी का एक मतलब है, बीजेपी हो जो भी पार्टी हो, हम रेस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन जब वो डेमोक्रेसी के रास्ते से अलग निकल जाता है, तब हम होशियार रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। आज इस देश गलत रास्ते पे जा रहा है। आज द्वेष एक बहुत बड़ा एक इशू हो चुका है। अगर आप हमको नहीं मानते, आप इस देश को छोड़ के जाइए। अगर हम बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो आप देशद्रोही है। अगर मोदी साहब को अगर आप उनका पॉलिसी से में क्रिटिसाइज करिए तो अब लोग बोलते हैं पाकिस्तान जाइए। ये कभी भी कांग्रेस के गवर्नमेंट के अंदर 70 साल में कोई भी ऐसा भाषा कोई भी नहीं किया था। आरएसएस भी इस देश के लोग हैं, कांग्रेस भी इस देश के लोग हैं, शिवसेना भी देश के लोग हैं, मुस्लिम लीग भी देश के लोग हैं, अकाली दल भी देश के लोग हैं। सब हम देश प्रेमी हैं। देश प्रेम के ऊपर आप डिफरेंस नहीं रखना चाहिए। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा संघर्ष इस देश के अंदर हो रहा है। और मैं समझता हूं कि इस गोवा के इलेक्शन के रिजल्ट पूरा देश को एक अलग रास्ता दिखाने का एक रिजल्ट गोवा दे सकता है। और इस इलेक्शन कांग्रेस को जीतने का एक बहुत बड़ा मौका है। और अगर हम साथ मिलकर, all with unity, if we fight and if we go forward, definitely this election, the next government will be a Congress government, the next chief minister will be a Congress chief minister. That is the situation today, and that is needed for the country. We require that for the country today, because we have lost the balance. जब फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 1 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट उसके खिलाफ उसका मुंह भी नहीं देखता है तो क्या उसका मतलब क्या? व्हाट इज डेमोक्रेसी? दे आर स्टेइंग ऑन द रोड्स, दे आर स्लीपिंग ऑन द रोड्स, दे आर ईटिंग ऑन द रोड्स फॉर मोर देन 300 डेज, और केंद्र सरकार कुछ भी नहीं बोलता है। फिर जब इलेक्शन नजदीक आता है, उत्तर प्रदेश इलेक्शन को वो कानून नहीं चाहिए तो मत करिए ना। आपने एक दिन आके टीवी में बोला कि डिमोनेटाइज कर रहा हूं, एक दिन आके बोल रहे कि मैं लॉकडाउन कर रहा हूं, फिर एक दिन आप बोलते हैं कि ये कानून आ रहा है। किसी के साथ बात नहीं करते, किसी के साथ बातचीत नहीं करते, लोकसभा में बातचीत नहीं होता है, असेंबली में बातचीत नहीं होता है। तो दिस इज, अगर ऐसे सिचुएशन आ गया तो हमारा डेमोक्रेसी क्या होगा? हमारा हक छीनने वाला काम हो रहा है अभी, मुंह बंद करने का काम हो रहा है अभी। इनका जो भी इनके खिलाफ है उसको रेड करिए, उसको मुंह बंद करिए, उसको आईटी, ईडी, सीबीआई डालिए। अभी भी कुछ लोग आज बीजेपी ज्वाइन किया है। आपको मालूम क्यों वो लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि उनको ऊपर थ्रेटन कर रहे हैं।
अगर आप हमारा पार्टी को नहीं आएंगे आपको हम जेल के अंदर डालेंगे, ब्लैकमेल कर रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं, ऐसा सिचुएशन। कुछ इधर 1-2 एमएलए लोग भी उधर गए हैं ना, उसको भी यही हालत, इसीलिए वो बीजेपी को ज्वाइन किया, क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए ज्वाइन किया है। तो इसके खिलाफ हमको लड़ना है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, हम सब लोग अभी केदार का बात भी हम सुनना चाहते हैं, तो इसीलिए हम सब इधर, मैं उनको अभिनंदन करता हूं, उनको और सब उनके टीम मेंबर्स को। आप एक बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। आप हमारा कांग्रेस के फैमिली के अंदर आए हैं। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि कांग्रेस फैमिली के अंदर आपको जो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, आपको जो मौका जो मिलना चाहिए, हम ज़रूर आपका और आपके फॉलोअर्स का हम पूरा प्रोटेक्शन करेंगे, पूरा आपको सपोर्ट करेंगे। आप आगे बढ़िए और इधर सालेगांव के अंदर कांग्रेस का झंडा इधर आपको एस्टेब्लिश करना है। क्या बोलते हैं हिंदी, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस का झंडा फैलाना चाहिए इधर, तो करिए। सो थैंक यू वेरी मच और सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय गोवा। धन्यवाद सर। आता ज्या क्षणाची तुम्ही वाट पळयतात इतलो वगत बसान शांत चित्तान, त्या क्षणाची आता वेळ येयल्ली आसा। आमचे डायनॅमीक असे लिडर श्री केदार नायक हांकां हांव रिक्वेस्ट करता तेंच्यांनी ह्या क्षणान आपले मनोगत व्यक्त करचे। जोरदार ताळयो मारच्यो, तुमी वचीत मारल्यार घोशणा दिवचे। सगळ्यांक गुड इवनिंग। सगळ्याहून पयलीं श्री शांतादुर्गा मातेक तशेंच श्री धाडेश्वर देवाक आनी 3 किंग्स चर्च नमन करता आनी तुमचे सगळ्यांचे हांगा स्वागत करता। सगळ्यांक नमस्कार। व्हडलें भाशण करूंक येवंक ना, व्हडलो स्पिकरूय न्ही, पूण सगळ्याकून पयलीं आज हांव काँग्रेस पार्टीचे लिडर श्री दिनेश गुंडूरावजी तशेंच गोंय राज्याचे काँग्रेस ब्लॉक प्रेसिडेंट गिरीश चोडणकरजी, तुलियो तशेंच भोला गाडी आनी मांचेर बशिल्ले सगळे मानेस्त, तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा। कित्याक आयज तेंच्यांनी म्हाका एक आयज संदी दिली काँग्रेस पार्टी जॉयन करपाक। ही पार्टी जॉयन करता आसतना हांव खरेंच म्हाज्या मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। आमचो पंच वांगडी, आमचो एक सरपंच विरेन शिरोडकर, तसोच तेंचो भाव जयेश शिरोडकर, हांगचो ब्लॉक प्रेसिडेंट अतुल नायक, तांच्यांनी खरोच म्हाका सपोर्ट केलो आनी म्हाका अशें दाखोवंक दिवंक ना की भायल्या पार्टीच्यान तूं आयज भितर येता। म्हाका अशें तेंच्यांनी दाखयलें सपोर्ट करून की तूं आमच्या वांगडा सदांच आसलो, तशें म्हाका आयज फील जालें। विरेन बाब, खरेंच हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा। म्हाका तेंच्यांनी भरपूर हेल्प केलो ह्या काही दिसान। म्हाजेर भरपूर मेंटल स्ट्रेस आसलेलो फाटल्या 1 म्हयन्याभर। कितें जाल्लें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, सगळें हांव डिटेलान उलोवंक सोदना। आनी ह्यो सगळ्यो वायट गोश्टी जाल्या आसतना हांव खरेंच तुमकां सगळ्यांक हांगा जमल्या त्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा। कित्याक काही लोक तुमच्या मदले म्हाका भाव म्हणटात, काही म्हाका तुमचो चेडो म्हणून मानतात। म्हाज्या बऱ्या टायमार, म्हाज्या वायट टायमार तुमी सगळे म्हाज्या वांगडा रावल्या। फाटल्या दिसांनी काही कितें घडलें तेन्ना म्हाज्या ऑफिसा भायर जे लोक 200-300 लोक येवन म्हाका येंग मारली तेन्ना म्हाजे खरेंच दोळे भरून आयिल्ले। म्हाका काही थोडी निर्णय घेता आसतना म्हाका
आमी एक हांगा मेळावो घेतलो टुगेदर फॉर सालिगांव. जे म्हजे वांगडी असले तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगळे आमी वांगडा रावले टुगेदर फॉर सालिगांव. टुगेदर फॉर सालिगांव म्हटल्यार आमी सगळे, आमी तुमी सगळे एकठांय येतले तेन्ना आमी टुगेदर फॉर सालिगांव जाता. आनी आमी तेच धोरणां घेवन आयज फुडें सरले. सगळे नांवां कोणाची घेयना, नांवां घेतल्यार भरपूर टायम वतलो. सगळे आमी वांगडा रावले, एक डिसिजन घेतलें. डिसिजन घेता आसतना आमी भरपूर हेजेर आमी विचार केलो की कशें फुडें वचप. आनी आमचे कडेन दिगंबर सर जे आतां हांगच्यान बरें भाशण करून गेल्या, तेंच्यांनी आमकां सांगलें की काही पार्ट्यो आनी गोंयान आयल्या, हे सगळ्यो आमकां अप्रोच जाल्यो. सगळ्यो अप्रोच जाता आसतना सद्दां मेळून म्हाजेर स्ट्रेस, म्हाजे सगळे वांगड्यांचेर स्ट्रेस. काही बॅगां घेवन येता, काही सांगता की तुमकां अशें आमी फायनान्स करता, काही म्हणटा तुमची सगळी कॅम्पेन आमी चलयता. पूण लास्टाक आमी सगळे एकठांय जावन एक डिसिजन घेतलें की आमकां अशें भायरची कोणाची बॅगांची गरज ना, ना कोणान भायल्यान आमकां कॅम्पेन करपाची गरज ना. आमी सगळे सक्षम आसात. आनी हे आमी सगळे विचार करता आसतना आमकां अशें दिसून आयलें की एकूच पार्टी जी गोंयाक राखूंक शकता आनी गोंयाक फुडें व्हरूंक शकता ती काँग्रेस पार्टी. आनी आयज आमी सगळे, आमी तुमी सगळे जाण हांगा जमले. आनी तुमकां फुडले काही दिसान आख्ख्या गोंयान एक शॉकिंग एक न्यूज तयार जातल्यो आनी तांकां कळटलें की आख्ख्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन ज्यो 6 पंचायती आसात, ज्यो 6 पंचायती फुडल्या दिसांनी तुमकां राजिनामे दिवन नव्या पक्षाक जॉयन जाता हें दिसतलें. आनी हें करता आसतना आमी दिगंबर सरान जें म्हटलां की ज्यो अळमी येयल्या, थोड्यो दिल्लीच्यान येयल्या, थोड्यो बंगालाच्यान येयल्या, ह्यो हांगा कांय करपाक येवंक ना. ह्यो हांगा फक्त वोटींग जी आसा ही वोटींग बायफर्केट करूंक येयल्या. आनी जेन्ना ही वोटींग बायफर्केट जातली तेन्ना खंयची पार्टी जिखून नेते आसा तेंच्या तकलेर जो कितें म्हणटा ते म्हाका शब्द येयना, तो तेंचो जर निवळटलो, आमी तेंचो मोत जर निवळटले जाल्यार आमी सगळ्यांक एकठांय रावून हांगा तशेंच आख्ख्या गोंया राज्यान काँग्रेस पार्टीक जिखोवन हाडूंक जाय. आनी हेंच जालें जाल्यार आमी काँग्रेस पार्टी जिखयली जाल्यार आमी फुडल्या गोंयाक आनी गोंयकारपण आमी दवरूंक शकतले, गोंयचें रक्षण करूंक शकतले. श्री कृष्णानूय म्हटलां की जेन्ना जेन्ना जुल्म जाता, जेन्ना जेन्ना आमी जे सोंसता जाल्यार कोण सोंसपी आसा पळय ते तितलेच इक्वली गुन्हेगार म्हणून आमी जर ओग्गी बसले, आमी जर चुपचाप बसले आनी कितें हे अत्याचार जाता ते सहन करीत रावले जाल्यार आमी गुन्हेगार जातले. म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी एकठांय जावंक जाय. आनी पोंडू बाबान म्हटलां एक जंपींग चिकन आमच्या हितून आसा, ते जंपींग चिकन आयज ह्या पार्टीन फाल्यां त्या पार्टीन सगळ्यांक सांगता अरे कसो आसा, तूं म्हाज्या काळजान आसा, तूं म्हाज्या काळजान आसा, तूं म्हाज्या काळजान आसा. कितले जाणांक काळजान भरून दवरल्या ते म्हाका खबर ना. पूण जेन्ना लोकांचो वायट टायम आसलो, कोविडाचो आसूं जावं आनी कसलोय आसूं, कोणाचें लग्न आसूं, कोणाचें आनीक कितें बरें कार्य आसूं वायट कार्य आसूं, ह्या 5 वर्सांक हो आमदार शेणला जो कोणाकूच मेळना. आतां इलेक्शन आयलां, आतां तो तुमकां दिसतलो ताका घरा धाडपाची गरज आसा. आनी जर ताका घरा धाडटले जाल्यार आमी सगळे एकजूट जावन आमकां काम करचें पडटलें. आनी सगळ्याकून इम्पॉर्टंट ताणें फाटल्या दिसांनी हे जंपींग चिकनान एक स्टेटमेंट केल्लो की टुगेदर फॉर सालिगांव. जेन्ना आमी ह्याच सायडीकच्या हॉलान सभा घेतलेली तेन्ना ताणें म्हटलेलें की आमी आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचे हे लोक न्ही, आमी खंयचे इंदिरानगरचे हाडल्या आनी खंयचे आराडेचे हाडल्या, भायरचे आमी पयशे दिवन लोक हाडल्या आनी हे आमचे समर्थक न्ही, हे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक न्ही. म्हाका ताका सांगपाची एक स्टेज मेळ्ळा, तेजें हांव सांगूंक सोदतां. जे दिसा क्षण येतलो की म्हाका पयशे दिवन लोक हाडचे पडटले ते दिसा हांव राजकारण सोडटलो. आनी स्वाभावीक आसा,
आनी स्वाभावीक आसा की तो त्या लोकांक वळखना. तो त्या लोकांक कित्याक वळखना, तो इलेक्शन जातकूच न्हिदून आसलेलो, कोविडाच्या टायमार न्ही खंयच्याच टायमार भायर सरूंक ना. तो ह्या लोकांक वळखना, सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो फिरना. तो येवन आतां इलेक्शनच्या टायमार परतो भायर सरतलो म्हणून तो ते दिसता म्हाका दिसता कोण सगळी ती भरलेली ही सभा तांकां तो वळखूंक नकळो. म्हाका दिसता आयज गरज आसा आमी सगळे एकजूट जावन ह्या जंपिंग चिकन, हांव नांव घेवन सांगता, जयेश साळगांवकराक घरा धाडपाची गरज आसा. आनी हांव हांगा काँग्रेस लिडर्स जे बसल्या तांकां हांव तुमच्या सगळ्या वटेन एक 100% आश्वासन दिवंक सोदता की हांगा बाब हांव आसा, बाब तुलियो आसा, भोला गाडी आसा, तशेंच सगळे काँग्रेस लिडर आसा, आमी सगळे एकजूट जावन आमी तुमकां एक आश्वासन दिता की फुडल्या 2022च्या असेंब्ली इलेक्शनाक हांगा काँग्रेस पार्टीचो झेंडो आमी फैलयतले आनी हांगा काँग्रेस पार्टीक जिखून दितले. तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमी सगळे एकजूट जावन हें आमकां काम फुडें व्हरचें पडटलें. आमकां फुडल्या दिसांनी म्हटल्या तश्यो कांय धमकी येतल्यो, सगळीं आमचे कडेन प्रयत्न तेंचे चालू आसतले की आमकां फोडपाक कोणाक धमक्यो येतल्यो. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. फाल्यां कन्हैया कुमार म्हापसा बस स्टँडाचेर 5 वरांचेर तेजें इंटरॅक्शन आसतलें. तुमी सगळ्यांनी येवपाचें आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. फॉर युअर व्हॅल्युएबल टायम. हांगा फक्त